हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटकच कितें घेवया टॉपीक पेकोणेचेर. जेजू कित्याक येयलो ह्या संवसारांत? जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयलो तें पयलें खबर आसपाक जाय न्हू. जेजू आमच्या जिवितांत जेजू येवपाची गरज कितें आसली आनी मनीस म्हणून येवपाची गरज कितें आसली? भाव भयणांनो, जेजू मनीस म्हणून कित्याक येयलो? देव म्हणून येवंक शकतालो न्हू, मनीस म्हणून कित्याक येयलो? देव म्हणून येवंक शकनाहलो. पयलो आदाव कसो आसलो? देवान उलोवन रचलो ताका. पयल्या आदावान देवान उलोवन रचलो न्हू. देवान म्हटलें आमी मनशाक आमी म्हटलें आमी मनशाक आमच्या भाशेन करुया. कोंकणी बायबल कोणाशें आहा? 126 जेनेसीस 126. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचून घ्या आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर समुद्रावेल्या उगड्यांचेर पोसपाच्या मोनजातीचेर सगळ्या रानवटी जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनी कोण चलोव. आतां एक उतर वाचा. एकल्याक बसून कळोंक नासतना तुवें कितें वाचलें पळय तें, कित्याक तेंचे कान ना. एक उतर वाच. देवान म्हटलें. कोणें म्हटलें? देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो. म्हणजे कितके जाण आहा? देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो. आमचे म्हणजे एका सुबेज म्हणजे बाप, पूत, पवित्र आत्मा. आनी देव म्हणटा आमच्या रुपाचो म्हणजे बापाच्या रुपान, पुताच्या रुपान आनी पवित्र आत्म्याच्या रुपान आमकां रचुया. म्हणून आमी कोणाच्या रुपान आहा? देवाचें रूप कशें आहा न्हू. देव आत्मो आनी आमी कोण? आत्मे. सारकें सांगलें तेणें. आमी आत्मे. देव आमचे कुडीचें उलयना. कूड ही ह्या संवसारांतूच आमकां. देव आमच्या कुडीचें उलयना. देव उलयता आमच्या आत्म्याचें. देव म्हणटा आमचे भाशेन रचुया म्हणजे आत्मे. म्हणजे देव मरतलो. आतां देव मरतलो म्हणटच आमी मरचे ना. मरची ना म्हणजे कूड मरतली. आत्मा मरचो ना म्हणजे आत्मो साशणीक. आत्मो साशणीक. साशणीक आत्मो. आत्मो परमनंट. आत्मो मरपाचो ना. आत्मो आनी प्राण. आत्मो म्हणजे स्पिरीट, प्राण म्हणजे सोल. दोनूय मरपाचे ना, परमनंट. म्हणटच आतां हे खंय वयतले? परमनंट नाल्यार ताजो जागो जावो न्हू. खंय वयतले पळय ते देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेशी जाल्यार देवा लागीं. देवसाराच्या उतरा प्रमाणे जियेशी देवसारा लागीं. दोनूच राज आहा. मोदें आनी कांय ना. मोदें आनी कांय ना. आतां दुरीक आमच्या दुरीक आसता न्हू. ही सायड ही सायड. मोदें दुरीक. आनीक मोदें आनी कांय ना. दुरीक पार्टिशन. तशें आमचे आत्मीक जिवितांत एक तो तुका सोर नाजाल्यार तुका नोर. आनी कांय ना. मदल्यो गजाल ना. मदली गजाल पळय उलयता ती फोट. ती आमकां खोशी करपाक. पूण मदली गजाल ना. ज्या दिसा मनीस मेलो त्या दिसा हांगर परवरी देवाचें उतर दिवंक गेल्लो तेन्ना हांव इत्याराक सान येयलो. आनी इत्याराक सान येयला पळय तेन्ना हांव बायलेक सांगतालो. आनी म्हटलें ही कूड आतां हांगर हाडल्या. ही कुडीक म्हटल्यार फकत मातयेक लावपाचें इतकें काम. आत्मो आनी तुजो प्राण ज्या दिसा मेलो त्या दिसा गेलो. तूं हांगर रडलें म्हणून कांय डिफरन्स जावपाचें ना. ती कूड मातयेन वयतली. तेच्या भितर आनी कांयच उरोंक ना. जो आत्मो आसलो तो सोडून गेलो. ज्या मिनटाक तुजो स्वास गेलो आत्मो गेलो. आत्मो आनी थंय उरोना. ती कूड आमी रिस्पेक्टान ती आमी मातयेक लाय. ते कुडीक आमी रिस्पेक्ट दिता आनी मातयेक लाय. इतको खर्च करतात न्हू ते कुडीक लागून. तेच पयशे काडपाचे आनी कोणाकूय गरिबाक दिवपाचे. लाखाचो पासून कोण काशांक करता. 1 लाख रुपयाचो दाखोवपाक
पूण तो 1 लाख रुपया गेलो मातयेक. कितें फायदो आहा त्या 1 लाख रुपयाचो? मागीर फुलां घालता, मागीर वाती पेटयता. पूण नात न्हू कोण थंयसर? कोण आहा थंयसर? ती माती. देव म्हणटा देवाच्या उतरान जेनेसिसान, मातयेन सान तूं येयलाय, मातयेन तूं वयतलोय. हे आमी हे लायता पळय तेन्नाय म्हणटा न्ही, शीम काडटा पळय तेन्ना. आतां वेनिसडे दीस जातले ते एश वेनिसडे दीस. म्हणटत कितें जाता? कूड ही मिनिमम. ताका लागून अननेसेसरी आमचो म्हापशेचो पादेकार आहा तो आनी शिमित्री हेजेर हे पासून येयना, खोंडार पासून येयना. कोणाक मागतात काय म्हणटा. आनी तेजें सारकें. पूण ताका कितें म्हणटा लोक? पिसो म्हणटा. कित्याक सारकें सांगता. सारकें सांगता तो पिसो. ह्या संवसारान कोण सारकें सांगता तो पिसो. पूण ते कुडीक एक्चुली वेल्यू काय ना न्हू. तुजो प्राण गेलो न्हू, तुजो आत्मो गेलो. मेन कितें? तुजो आत्मो इटर्नल. ही कूड इटर्नल न्हू. ह्या संवसाराचें सूट हांगरूच हे तुज्या स्वर्गार वचना. हे करप्शन हे वयता मातयेन. तुजें मातयेन सान येयला, मातयेन सान वयता. म्हणून हेजो वेल्यू लिमिटेड आमकां हे धर्तेर आहा पळय तितकोच. ताका लागून ही कूड देवान आपणा सारकी करूंक ना. कूड देवान आपणा सारकी करूंक ना. आत्मो आमच्या सारको घाल. ताका लागून देव म्हणटा तुमी आत्मे, आमी आपूण आत्मो. इन युअर लायकनेस आनी युअर इमेज. हे मेन इम्पॉर्टंट आमच्या मनान आसूंक जाय. कुडीचो वेल्यू 0. आनी हे कुडीक लागून आमी कितके हे कुडीचे आमी खूब चिंता. आनी मेन म्हणजे आमकां खबर ना आमी खंयसरल्यान येयल्या हांव पळय. आतां आमी येयल्या, देवाचें उतर म्हणटा संवसार घडच्या पयलीं देवान आमकां ऑलरेडी घडलेली. बिफोर द क्रिएशन ऑफ द फावंडेशन ऑफ द अर्थ वी वेर क्रिएटेड. म्हणजे आमी देवाच्या मनार संवसार रोसच्या पयलीं आमी देवाच्या मनार आसा. देवान आमकां ऑलरेडी पयलीं चिंतलेली. संवसार ताणें रोचला, येयला, उलयला आनी रोचला. एक ओस जे देवान रोचल्या ती पयलीं कशी रोचल्या? उलोवन. म्हणटत पदवी खंय आहा? जिबेर. आनी आमी कितें म्हणटा? पदवी कोणा कडेन आहा? देवा लागीं. प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा. प्रोवर्ब्स 18 म्हणणेचें पुस्तक 18:21. आनी ही बुलेट, क्रिस्तांव जिविताची बुलेट हेका म्हणटात. ही तो तूं सारकी उजार करिना. एक तो तूं जिवीत जियेतलें नाल्यार तूं मरण हाडटलें. सिस्टर वाचता प्रोवर्ब्स 18:21. इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर हो सारको आमच्या लायफाचो. तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण पावत जाता. आमच्यो तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. आनी आमी कितें म्हणटा? आमी म्हणटा देव जिवीत दितलो. देव जिवीत दिता सारकें, ना म्हणना. जिवीत आमकां देव दिता. क्रिएटर गॉड एकूच, आमचो बाप, पूत आनी पवित्र. हे क्रिएटर. कित्याक हो संवसार तेणेन उलोवन रचलो. म्हटलें देवान जेन्ना काळूक आहलो, उदीक आहलें आनी धरतेक आकार नासलो, देवान उलोवन घडोवन हाडलें. देवान म्हटलें उजवाड जावनी आनी उजवाड जालो. म्हणजे पदवी उतराक. पदवी खंय आहा? उतराक. संवसार हो येयला उलोवन येयला. देवान फिजिकल कांय काम करूंक ना. देवान फिजिकल काम करूंक ना. उलयला आनी उलयलेलें उतर घडलां. म्हणटकच पावर खंयसर? उतर उलोवन संवसार घडला म्हणटच पावर खंयसर? आतां खंयच्या वस्तूक पावर येयलो सगळ्यान सुबेज? उतराक. देवान रचून हाडलें सगळें कशें? उतरान. म्हणटच पदवी कित्याक? उतराक. आनी देवान जें उतर उलयलां तो कोरार मनशा वांगडा आनी देवा वांगडा. मनशा जो उलयला तो कोरार, देवा वांगडा
आनी मनशां वांगडा. आनी देवाक हो कोराराक आनीक दुसरो कोण नासलो तेज्याहून व्हडलो जो हो कोरार तेज्या वांगडा करपाचो म्हणटो तो आपणाच्याच नांवान मनशां वांगडा आनी आमच्या वांगडा कोरार करता. आतां काजार जाता तेन्ना कितें आसता, कोरार कसो आसता, देव घोव आनी बायल. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू, जें देवान घडलां तें मनशान मोडूं नये. म्हणजे हांगर देव हो कोरार तुजो आनी घोव आनी बायल पादिकार ते सेलेब्रेट करता. पूण दोगां जाणांचे विटनस घेतात, 2 विटनस घेता, एक घोवा सायडीन एक बायले सायडीन 2 विटनस जाय. तशें देवाच्या कोरारान देव आनी आमी आनी तेज्याहून आनीक कोण व्हडलो ना म्हणटकच ताणें आपणाच्याच नांवाचेर कोरार केलो. पूण देवाचें उतर कोरार, देव आपणाचो कोरार मोडिना. कित्याक उतरान ताणें रचला संवसार, उतराकूच रिस्पॉन्ड जातलो. आतां सुर्य उदेता डेली, स्टारां येता, मून येता, सगळें जाता. कशें येता? देवाचें उतर आजून चालू. उलयलेलें उतर कितके शेकड्या पयले देवाचें उतर हें काम आजुनूय करता. ज्या दिसा देवाचें उतर काम करपाचें बंद जालें त्या दिसा प्रोग्राम कोबार. पूण देवाचें उतर साश्णीक, देवाचें उतर कोबार जावचें ना. देवाचें उतर म्हणटा सर्ग आनी संवसार कोबार जातलो, पूण म्हाजें उतर सदांच साश्णाच्या साश्णांक तळ्यांत उरतलें. म्हणटो देवाचें उतर कोबार जावचें ना, देवाचें उतर चालूच आसतलें. पूण आतां जेजूक मनीस जावन कित्याक येवचो पडलो? हो देव न्हू तो, आदामाक ताणें उलोवन दवरचलो, आमच्या सारको मनीस करुया म्हटलें आनी मागीर आदाम जालो. आतां देवाक जेजूक कित्याक मनीस जावन येवचो पडलो? न्हू, मनीस कित्याक? देव म्हणून येतालो न्हू. देव म्हणून डायरेक्ट येवपाचो, आमकां पातकांचें सोरोवण दिवपाचें आनी वचपाचो. मनीस म्हणून कित्याक जावन येवचो पडलो? कित्याक आपणाच्या उतराक तो आपणाचें उतर पाळटा. तो जेनेसीस 1:28 वाचुया. जेनेसीस 1:28. जेनेसीस 1:28 कितें म्हणटा तें पळोवया. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणली, चडात आनी वाडात, प्रितीम बरात आनी तिका तुमच्या आताकाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितीमेर जेतल्या मनशांचेर, मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. आतां स्लो वाच. आशिर्वाद देवान आशिर्वाद घातलो. आशिर्वाद घातलो म्हणजे तुका पावर दिलो. आशिर्वाद घालप म्हणजे तुका पावर दिवप. पावर कितें दिलो? फुडले कितें म्हणटा? पावर कितें दिलो तो पळय. देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात. चडात आनी वाडात म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. आतां घोव बायल एकठांय जातली तेन्ना भुरगीं जातलीं. म्हणटच पावर कोणाक दिलो? घोव आनी बायल एकठांय जाता तेन्नाच भुरगीं जातलीं. आतां देवाक येतलो ना जाल्यार कसो येवचो पडलो? तेणेन घातली न्हू सिस्टम. घोव बायल एकठांय जावपाक जाय तेन्ना भुरगें जातलें. आतां आपणाचें सिस्टम कसो मोडटलो? तेणेन सिस्टम घातली की वाडपाक चडपाक ही सिस्टम. हें उतर मोडचें पडलें न्हू ताका. हें उतर मोडचें पडलें कित्याक तेणेन घातली सिस्टम की वाडपाक जाय तुका, ना जाल्यार तुका घोव जाय आनी बायल जाय. म्हणटकच मनीस जावं. आतां ही सिस्टम तो आपणाची ब्रेक करूंक शकना. ऑलरेडी तो उतर उलयलो म्हणटकच आतां ताका मनीस म्हणूनच येवचो पडलो. मनीस म्हणूनच येवचो पडलो कित्याक सिस्टम ताणें मल्टिप्लिकेशनाची ताणें घातली. आतां तेजें तर उतर ताणें मोडलें नाल्यार सगळो संवसार ज्या दिसा आतां पयल्याच हितून आहा आमी, हो 4थ्या दिसा 5 दिसाचें हे 6 दिसाचें ती आतां वाचता पळय ती, हो 6 दीस. आनी 6 दिसाक तो म्हणटा तुमकां मनशाक वाडात आनी चडात. एकदां ताणें वाडात आनी चडात म्हटलें म्हणटकच आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची वाडपाची चडपाची. घोव बायलां एकठांय जातात पळय तेन्ना वाडटलीं चडटलीं. म्हणटकच आपणाचें उतर मोडिना तो, मोडूंकूय शकना. मोडलें नाल्यार गेलें. आतां पयलो आदाम देवाच्या उतरान येयल्लो. पयलो आदाम देवाच्या उतरान येयल्लो. दुसरो आदाम हे आतां दुसरो आदाम म्हणजे निमणो आदाम जेजू. देवाचें उतर म्हणटा तो निमणो आदाम.
पयलो आदाव आमकां एक आदावाच्या पातकाक लागून आमकां सगल्यांक पातकाचो सैम येयलो. आमकां सैम कोणाक कडल्यान येयलो? आदावा कडल्यान. आमी पातक करूंक नासलें. आतां धाकटे भुरगे जल्मता ते कुशव्यान आसता ते खंयचे पातक करता? कुशव्यान आसतना ते खंयचे पातक करता? पूण सैम आहा न्हू, सैम आदावाचो आहा आमच्या भितर. म्हणटकूच ते बाय डिफॉल्ट ताका पातकाचो सैम येता. कितके धाकटे भुरगे आसूं ताका लागून बावतीस कित्याक दिता? रोखडोच बावतीस कित्याक दिता? आमच्या हितूर रोखडोच दितात पळय बावतीस. जाले आंगोर म्हयन्यान सुमार बावतीस दिवन आमी त्या पातकाच्या मूळ पातकातले आमी ताका धुवन काडटात. सारकें? हांव कितें म्हणटा तें सारकें? इगोर्जेन हें घडटा न्हू, मूळ पातक तेजे धुवन काडटात न्हू. नाजाल्यार कितें जाता, तूं पातकाच्या सैमान तूं तसोच उरतलो. म्हणटकूच हे पातकाचो सैम आमच्या भितर रावना जावच्याक आमी ते बातीस घेता. आतां नॅक्स्ट पळोवया, पयली प्रॉमीस ह्या संवसारान जी देवान पयली प्रॉमीस केली ती खंयची प्रॉमीस? आमकां देवान पयली एक प्रॉमीस दिली. कित्याक आतां पडले, पातक जाले, आदावान खाल्लें फळ, आतां कांय चेंज करूंक जायना. पातकाचो सैम येयलो, ऑलरेडी येयलो, आतां पातक येयले आमच्या भितर. आतां आनी कांय चेंज करपाक जायना. तें पातक धुवन काडपाक आमकां आतां एक सरवणदार जाय. हांगर संवसार रचून जाला, हांगर रोखडोच आमकां इमिजिएटली सरवणदार देव दिता. इमिजिएटली सरवणदार आमकां नेमता. जेनेसीस 3:15 जेनेसीस 3:15 आमकां सरवणदार नेमता. आनी हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर आमच्या बायबलान. कित्याक पयली प्रॉमीस, सगळ्यान पयली प्रॉमीस देवाची ही, तुझे आणि बायलेमध्ये आणि तुझे सृष्टी आणि तिचे सृष्टीमध्ये उस्मानकायेक घालतलो. ती तुझे मस्तक माडयतली आणि तूं तिचे गोंडेक धाकतलो. आतां सावकास वास, एक लायन वास. तुझे आणि बायलेमध्ये, तुजे आनी कोणाच्या मदें? तुजे आतां कोण वो? तुजे म्हणटा तो कोण वो? सैतानान म्हणटा ते तुज्या मदें, ज्या सोरपा मदें म्हणजे सोरोप तो सैतान तुज्या मदें आनी बायले मदें आपूण दुस्मानकाय घालता. आतां ही बायल कोण? ही बायल अजून ही वेक अजून दिवंक ना. तुज्या मदें आनी बायले मदें म्हणटात आपूण दुस्मानकाय घालतलो. आनी तेजे बिये कडल्यान तुझे सृष्टी आणि तिचे सृष्टी, आनी तुजे सोस्ते कोड्यान तिचे सोस्ते कोड. कोणाक सांगता? ही आतां पयली प्रॉमीस. पयलो हो शिराब आनी प्रॉमीस त्या सैतानाक सांगता तो मारये कडल्यान. ही मारी ऑलरेडी हांगर नॉमिनेटेड, ऑलरेडी देवान पळयला तें. देव सरप्रायज ना मारी जाली म्हणून. मदर मेरीक ऑलरेडी तुवें चिंतपाचें हांगर ती मदर मेरीच म्हणून. ऑलरेडी तुवें चिंतपाचें कित्याक त्या देवाच्या उतर म्हणटा तो काळ जाल्या उपरांत देव मनीस जावन येयलो. एट द रायट टायम जिजस केम इन द फ्लॅश ऑफ अ मॅन. म्हणजे त्या काळार जेन्ना हांगर इलिझाबेथ, झाकेरियस, जॉन द बॅप्टिस्ट, मागीर मारी आनी जुजे सगळे फिगर जाल्या उपरांत देवान जेजू येयलो. हे सगळे रेडी आसले, तयारी आसली. म्हणटकच ही पयली प्रॉमीस जी देव आमकां दिता तेजे सोस्ते मदें आनी बायले मदें आनी तेजे सोस्ते मदें. आतां हे बायल हे उतर इम्पॉर्टंट. आजून पासून इवेक नांव दिवंक ना, आदावांक नांव पडलेलें आहा. इवेक आजून नांव दिवंक ना. म्हणटकच तो म्हणटा बायले मदें आनी तिचे सोस्ते मदें. आतां ही बायल जी सोंसता ही पयली बायल जावन आसा ईव. दुसरी बायल जी आसा ती मारी. ऑलरेडी
आमी तें चिंतपाचें तिमारीत म्हणून. आनी हांगा देव म्हणटा एन्ड बिटवीन युअर ऑफस्प्रींग एन्ड हर्स, म्हणजे तुजे आनी तेजे, म्हणजे सैतानाचे मारयेचो जो पूत येतलो जेजू, तो तेजें मस्तक उडयतलो आनी तो सोरोप तेज्या पांयां खाल्या. आनी हें घडटा मागीर जेजूच्या पांयां खालो तो. पूण हें हांगर ही वस्तोरी हें नांव कित्याक इम्पॉर्टंट, कित्याक आख्ख्या बायबलान तुमी पळयलां न्हू जेजू कितें म्हणटा आपणाच्या आवयक अस्तरी म्हणटा, ह्या उतराक लागून. आनी आमी कितें चिंता जेजू आपणाच्या आवयक रेस्पेद दिना, पूण अस्तरेक हांगर नांवूच नासलें न्हू, हांगर नांवूच पडोंक ना न्हू आजून अस्तरेक. अस्तरेक जेन्ना नांव पडोंक ना म्हणटो जेजू कितें हो आतां स्क्रिप्चर सोरवणदाराचो हो स्क्रिप्चर देवान नेमलेलो हा, पयली प्रॉमीस देवाची. म्हणटो अस्तरी जेन्ना जेजू म्हणटा तेन्ना हो स्क्रिप्चर तो आपूण पाळटा, कित्याक अस्तरेक आजून नांव दिवंक ना देवान आदावान. अस्तरेक हेज्या फुडें तो नांव दितलो. आनी आमी जायते टायम चिंता देव जेजू कित्याक म्हणून आपणाच्या आवयक अस्तरी म्हणटा. आनी आमच्या मनान जायते जाणांच्या मनान हो आसतलो, वयता पळय थंयसर अस्तरे म्हणटा, तुका आनी म्हाका कितें पडलां, अस्तरे तुका आनी म्हाका कितें पडलां. आनीक कोण येयलो, तुजी आवय येयल्या, म्हाजी आवय कोण. आमकां कितें दिसता देव आपणाच्या आवयक रेस्पेद दिना, पूण एक्चुअली तो आपणाचें हें उतर तो राखता, कित्याक अस्तरेक नांव नासलें. अस्तरेक नांव नासलें म्हणटकूच हांगर बरयलेलें आहा अस्तरी, म्हणटो तो एवरी टायम तिका अस्तरी म्हणटा. कित्याक हे देवाचें उतर घडोवन येवपाक जाय, स्क्रिप्चर कंप्लीट जावपाक जाय, आदलो करार कंप्लीट जावपाक जाय नव्या करारात. कित्याक आदलो करार आतां वचपाचो आहा, नवो करार चालू जावपाचो आहा. म्हणटो नवो करार जातलो नाल्यार आदलो करार वचपाक जाय. म्हणटो तो तिका अस्तरे म्हणटा, कित्याक हो आदलो करार कंप्लीट करपाक जाय ताका. आनी आमी जायते टायम चिंता की जेजू आपणाच्या आवयक रेस्पेद दिना नाल्यार मानामेत जेजून मोडलो. आनी जेजून तर मानामेत मोडलो नाल्यार खुर्सार वचपाचो अधिकार तो शेणलो, कित्याक ताणें पातक केलो. आनी पातक केल्लो मनीस आमच्या पातकांक सोरवण दिवंक शकना. म्हणटच आमच्या मनान जायते टायम अशें आसता की जेजून आपणाच्या आवयक कित्याक अस्तरी म्हटली. कळ्ळें तुमकां कित्याक अस्तरी म्हणटालो पळय तो. जायते टायम आमी आयकता न्हू, तुमकांय दुखना केन्नाय. म्हाज्या चेडवान तर म्हाज्या बायलेक येवन म्हटलें अस्तरे, जाल्यार म्हाज्या बायलेक बरें दिसतलें. म्हाज्या बायलेक म्हाजे भुरगे येयले आनी येयल्ल्या दिसा अस्तरे म्हणटा. थोडी भुरगीं मांयक कितें म्हणटा, आगो म्हणटा. तांकां तितके पासून दुखता, आगो म्हणटा पळय तितके. मामी म्हणूंक जायना गो, आगो म्हणटाय म्हाका म्हणटा. पूण ही अस्तरे म्हणत आसतालो तो. पूण हें देवाचें उतर सांबाळटा देव, तो ताका खबर आसली. मनशाच्या रुपान येयल्लो पूण स्वयं देवाचो आसलो न्हू, स्वयं देवाचो आसलो तेजेन. मनशाच्या रुपान येयला पूण स्वयं देवाचो आसलो तेज्या भितर. पातक करूंक ना ताणें, म्हणटो देवाचो स्वयं आसलो आनी तो देवाचो स्वयं तो आमकां दिवंक येयलो. आपूण पातक जा म्हणटकच आतां कळ्ळें अस्तरी कित्याक म्हणटालो पळय तो. आनी हो पयलो प्रॉमीस जो देवान आमकां दिला पळय तो. आनी ताका लागून भाव भयणांनो जेजूक एक कुस्वो जा ह्या संवसारान येवपाक. कित्याक तेणेन सिस्टम घातल्या तो मोडूंक शकना. आनी हांगर देवाचें उतर म्हणटा अस्तरे कडल्यान येतलो, अस्तरे कडल्यान येतलो म्हणटा न्हू. आनी तेजे भितर झगडे आसतले सैताना भितर आनी देवा भितर. आनी तो तेज्या पांया तोलाक आसतलो आनी जेजू तेजे मस्तक उडयतलो. तेंच बरयलेलें आहा न्हू, फुडें बरयलेलें आहा न्हू थंयसरूच 15. दुस्मान काय मागीर फुडें
तुजी मस्तक मस्तक, तेजें मस्तक उडयतलो. जेजून उडयलें तेजें मस्तक. वाडयतली आनी तूं तिचे खोटेक कापतलो. तूं तेजे खोटेक पांयान पोंदाक. म्हणटच हो स्क्रिप्चर कंप्लीट खंय जाता? खुर्सार. आनी ताका लागून तो खुर्साल्यान म्हणून आपणाच्या शिशाक सांगता तो जॉनाक, ही जावन आसा तुजी आवय. फर्स्ट टायम म्हणटा ही जावन आसा तुजी आवय, तिचो परामर्श कर. म्हणटच शिसाची आवय जाली म्हणटच आमी कोण आतां देवाचे? आमी कोण आतां देवाचे? शीस. जुवांव शीस सारकें. जुवांव शीस न्हू म्हणटच आमी कोण जाले? आमी शीस न्हू देवाचे, जे देवाचो पाटलाव करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपणाचें जिवीत बांदतात, ते देवाचे शीस. माय डिसायपल्स आर दोज हू फॉलो माय वर्ड अशें देवाचें उतर म्हणटा. कंटिन्युअली फॉलो माय वर्ड आर माय डिसायपल्स. जे म्हाजें उतर समावता, म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेतात, ते म्हाजे शीस. देवाचें उतर सांगता. म्हणटच आतां हांगर कितें जाता? खुर्सा वयल्यान तो सांगता ही जावन आसा तुजी आवय. फर्स्ट टायम म्हणटा तो ही जावन आसा तुजी आवय, तिका तुजी आवय म्हणून. आतां जॉनाची आवय जाली नाल्यार मागीर तो शीस, ती कोण जाली आमची? ताका लागून ताका आमची आवय म्हणून. तेजे पयलीं आवय म्हणोंक ना ताणें. आख्खें तूं बायबल वाच, एकदां पासून आपणाची आवय म्हणोंक ना. खुर्सा वयल्यान म्हटली. कित्याक? कंप्लीट जालें तें. हें उतर तेजें कंप्लीट जालें. आतां आमी पळोवया केन्ना इवेक नांव पडलें पळय तें. कित्याक हें कळपाक जाय न्हू, इवेक केन्ना नांव पडलें पळय तें. इवेक नांव पडलें पळया जेनेसीस 3:20 पळय. दादल्यान आपले बायलेची अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. कोणाची आवय? सगल्या जिव्यांची. म्हणटच मारी कोणाची आवय? सगल्यांची आवय. हें आतां उतर घडोवन येयलें. तेजें पयलें नांव दिवंक नासलें. तेज्या पयलें नांव ना. इवेक नांव आतां दिता पळय आदाव इवेक नांव आतां दिता ह्या टायमार. पयलें इवेक नांव ना, तिका उस्तोरे म्हणटाले. आतां जेनेसीस 3:20 तो ताका नांव दिता ईव. आनी फुडें म्हणटा बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल लिवींग. ती पयली बायल आनी सगल्यांची ती आवय. हेज्या उपरांत जी कोण येतली तेंची ती आवय. जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो, जेजून आपणाचे खुर्सा वयल्यान म्हटलें ही जावन आसा तुजी, जॉनाक म्हणलें ही जावन आसा तुजी आवय, तेन्ना आमी कितें म्हणटा? आमी सगळीं जाणां म्हणटा ती आमची आवय. म्हणटच पिणक्याच्या पिणक्यांक ती सगल्यांची आवय. पूण भाव भयणान आतां पूण आहा, पूण मारयेचें जिवीत आमी जियेना. मारयेचें जिवीत आमी जियेना. आमी मारयेक माय म्हणटा. आतां भुरगीं केन्ना आमची भुरगीं आसता न्हू, आमी कितें म्हणटात? मायचेर गेला नाल्यार पायचेर गेला. आनी मायचेर गेला म्हटलें नाल्यार कितें जाता? माय खोशी जाता काय दुखी जाता? मायचेर गेला, तुजेर गेला म्हटलें तुजी भुरगीं, तूं कितें म्हणटा? म्हाजेर येयल्या भुरगीं, म्हाजेर गेल्या. पायचेर गेल्या म्हटलें पाय खूश जाता. कित्याक? चडशीं चेडवां आसत नाल्यार ती कितें जाता? ती डॅडीची फेवरेट आसता. चेडे आसत नाल्यार कितें आसता? मामीचे फेवरेट आसता. म्हणटच कोणें म्हटलें पूण ती खोशी कित्याक जाता? म्हाज्या भाशेन जाल्या. पूण आमी मारये भाशेन जाल्या. मारयेचें जिवीत आमी जियेता. आमी मारये आमची माय म्हणटा, पूण मायची देग ना आमच्या भितर.
आमचे भितर मायची देग ना, आनी मायची देग ना जाल्यार ती भुरगीं कसली? मायेची तो तुजे देग ना, आनी ती बाय जेजूची माय जो जावन आसा देव, जेजूची माय जो जावन आसा देव, देवाची माय न्हू ती, जेजूची माय. देवाची माय म्हटल्यार मागीर कितें जातलें? सर्गीच्या बापायची माय जाली आनी पवित्र आत्म्याची माय जाली. न्हू, ती जेजूची माय, ती जेजूची माय. म्हणटोच जेजूची माय जो देव. पूण उगडास तर मारयेचें जिवीत तो तूं जियेनाय नाजाल्यार तूं फोटीन जियेता. कित्याक मारयेचें जिवीत जिवंक जाय. मारी जियेली पळय ती खूश जाली, आपणाची भुरगीं आपणा भाशेन जाल्या. मारी खूश जावचें ना, आपणा भाशेन जियेता ना, पूण आमी जियेना. मारयेचे आमचे भितर 1% पासून गूण ना, आनी आमी मारये लागीं मागता. मारयेचें जिवीत आपणाया, बाय डिफॉल्ट सगळें मेवतलें. मारयेचें जिवीत तो तूं आपणायशी, बाय डिफॉल्ट तुका मेवतलें, कित्याक तूं मारयेचें जिवीत जिये. मारयेक खबर आहली आपूण सोरवणदाराची आवय म्हणून, मारयेक खबर आहली तो खुर्सार वयतलो म्हणून, पूण एक दीस पासून आड येयली. एक दीस पासून ती आड येयली. पूण मारयेचें जिवीत जियेनात भाव भयणांनो आमी, नाल्यार मारयेक बोसता फकत आमी तोंडान. मारयेक आमी फकत तोंडान बोसता. मारयेचें जिवीत जियेना. आनी मारयेचें जिवीत तुमी पळयशात, आनी मारयेचेर जायते व्हिडियो केल्ले आहा. आनी असले व्हिडियो म्हाका दिसता लोकांनी करूंक ना कोणें. कितके मारयेचें जिवीत, कशें ती ऑलरेडी आदल्या करारान ती नेमलेली आहली, कशें तिचें जिवीत घडोवन येयलें, हेजेर हांवें जायते व्हिडियो केले मारयेच्या जिविताचेर. पूण म्हाजो फोकस एकूच, मारयेचें जिवीत आमी जियेना. एक तर आवय आपणाच्या भुरग्यांक वयर काडटा, आपणाचे गूण तेज्या भितर घालता. हे आवय बापायचें काम आसता, आपणाचे गूण त्या भुरग्यांक घालपाक. आनी मारी आमच्या भितर हे गूण घालूंक सोदता, पूण आमी आपणायना. आमी फकत मारयेक बसता आनी मारयेक सांगता तूं आमचीं कामां करून घे, तूं कितें कोत्ताय तें म्हाका करूंक नाका. पूण तूं मारयेचें जिवीत पळयशी ना जाल्यार तूं सुपरनॅचरलूच जियेतली ही हांव तुका गॅरंटी दिवंक शकता. कित्याक मारयेचें जिवीत हांवें बारीकसाणेन पळयलां, आनी मारयेच्या जिविताचेर हांवें बारीकसाणेन स्टडी केलें, आनी मारयेच्या जिविताचेर आनी बारीकसाणून शिकोवणूय दिली. पूण मारयेचें जिवीत तर आमी जियेनात भाव भयणां, फायदो कांयच जावचो. सगळ्यान बरें जिवीत भाव भयणांनो मारी जियेलें. सगळ्या त्रासांचें जिवीत मारी जियेलें. पूण आमी फकत नको तेन सिस्टम कितें फॉलो केली पळय, आमच्योच उचारणो, आमचेच आमी उलयत आसता. नमान मरे कुरपेन बरयलें सर्वेस्पर तुजें सवें आसा, आनी तुजें सवें ना सर्वेस्पर, तुजें सवें ना सर्वेस्पर, तिचें सवें आहा तुजें सवें ना, तिचें सवें आहा तुजें सवें आहा म्हणून ती जियेली आपणाचें जिवीत. आनी मारयेन जी उतरां उलयल्यान तितलीच तर उतरां आमी उलयत, नाजाल्यार आमी फेलीत क्रिस्तांव. मारयेचें जिवीत पळया. मारयेक जेन्ना आंच बोडबो येयलो, जेन्ना आंच बोडबो येता आनी मारयेक सांगता, आंच बोडबो म्हणजे देवाचें उतर घेवन येता. आनी फर्स्ट टायम आख्ख्या बायबलान तुमी पळया, फर्स्ट टायम जेजू हें उतर मारयेक मेवता आनी कोणाकूच मेळोंक ना. जेजू हें नांव आनीक आख्ख्या बायबलान कोणाक दिवंक ना, फकत मारयेक सगळ्यान पयलें मेवता. आनी हो आंच बोडवो येवन सांगता तूं गोरबेस जातली. आनी ती म्हणटा कशें जातलें, आपणाचो दादल्या वांगडा संबंद ना. म्हाजें आनी जुजेचें लग्न थाळलेलें आहा, पूण आमचो संबंद ना. आमी दोगांय एकामेका वांगडा आमी संबंद जोडूंक ना. कित्याक आदल्या करारान तशें आहलें की पयलें जेन्ना तूं संबंद जोडल्या उपरांत 4-5 म्हयने पयले ते संबंद जोडटाले, मागीर एक घर बांदताले आनी तेंच्यो खूब फॉर्मेलिटी. आदल्या करारान तुवें सेपरेट रावपाची पयलींच अरेंजमेंट करूंक जाय.
म्हणटत आदल्या करारान तशें आहलें जुजेचे आनी मारयेचो संबंद ना, ताका लागून ताका कितें म्हणटा आंकवार मरी, आंकवार आसली ती, तेजो आनी मनशाचो संबंद जावंक ताका लागून वर्जन म्हणटात ताका, आनीक मनशा वांगडा तिचो संबंद ना. हो जेजू तो तिच्या भितर जियेला तो कुसवो तिचो ब्लेस्ड आसलो, कुशवेन आनी करप्शन नासलें तिच्या. म्हणटो देवान ऑलरेडी प्रोग्राम सेट केल्लो की मारयेचे कुशव्यान जातलें. म्हणटत मारयेक हे देवाचें उतर येता, आंच बडवो येता आनी सांगता तुका एक चेडो जातलो. पयलें कितें सांगता, चेडो जातलो. मारयेक सांगता तुका एक चेडो जातलो आनी तेजें नांव जेजू आनी तो वर्त्या देवाचो पूत. तो वर्त्या देवाचो पूत आनी तो हे परजेक सोरवण दितलो. आतां मारयेक तेणें मॅसेज दिली. कायदो कितें आहा, खूब बायलां एकठांय जायनासतना भुरगें जालें नाल्यार फातरांनी जीव अशी मारपाचें, आदल्या कराराचो कायदो. आतां म्हाज्या चेडवान येवन सांगलें म्हाका हांव आदल्या करारान रावतां, आनी म्हाज्या चेडवान येवन म्हाका सांगलें डॅडी हांव गोरबेस्त आहां. आतां कायदो म्हणटा ताका फातरान मारपाक जाय, कायदो म्हणटा ताका फातरान मारपाचें मोरोसोर. आदलो कायदो आहा, आदलो तेजो मोजेसाचो कायदो आहा की फातरान जिवेशी मारपाचें. आतां तिका जिवेशी मारपाची पडटली न्हू. आतां ती चिंता आपणाक आतां जिवेशी मारतले कित्याक म्हाज्या मनशा भारी संबंद ना. म्हणटो तेन्ना तो सांगता तूं भियेना काय, आंच बडवो सांगता तूं भियेना काय, तूं भियेना काय, हे सगळें घडोवन येतलें, तुज्या वांगडा देव आहा, हे सगळें घडोवन येतलें, तुका भिवपाची गरज ना. आनी जेन्ना हे सगळें आयकता भाव भयणांनो, कोणाक फातरान मारलेली जाय जिवेशी. आतां तिच्या फुड्यान आहा आपणाक फातरान जिवेशी मारतले, आपुणून तर गोरबेस जालें म्हणून कोणाक कळलें जाल्यार फातरान जिवेशी मारतले. कित्याक कितके दीस म्हणून तूं पोट लिपोवन दवरतलें, कितके दीस तूं पोट लिपोवन दवरतलें गोरबेस आहा पळय तें, कोणाक ना कोणाक कळतलें, कोणाक ना कोणाक कळतलें. आनी कितें जातलें, पाफू जातलें आनी तिका फातरान मारपाची शिक्षा. म्हणटो देव तिका सांगता तूं भियेना काय, आपूण तुज्या वांगडा. सगळें जाल्या उपरांत मारी आतां म्हणटा, आयकता ती, सगळें आयकता आनी देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता. आतां ते ना म्हणो येताले, ना ना म्हाका ह्यो भानगडी नाका, ह्यो कोण फातरांनी मरतलो, हांवें कांय पाप करूंक ना, हे देवाचो प्लान, हो म्हाजो प्लान न्हू, आनी म्हाका फातरान मारपाची शिक्षा आहा, ती तें म्हणना. ती कितें म्हणटा, जावनी तुज्या उतरा पडटा. कितें म्हणटा, जावनी तुज्या उतरा परवण. आनी त्याच मिनटाक ती गोरवेस. कित्याक मारयेची बियेची गरज ना, मारयेचो फकत कुसवो जावं, मारयेची बी ना तितून. कित्याक मारयेची बियेची गरज ना, मारयेचो कुसवो जावं देवाक, देवाचें उतर हांगोर. ती कितें म्हणटा, जावं न्ही तुज्या उतरा पड म्हण तिचें उतर तिच्या कुशव्यान बी जाता आनी जेजू जल्मलो. आतां जेजू येयलो सोरवंडार म्हणून. ते सायडीन जुजे रेडी ना. जुजे म्हणटा ना ना आपूण सोडटा तिका, कित्याक आपणाचो संबंद ना, आपणाचें भुरगें न्हू तें. आनी ताका पुत्तून एक आंच बडवो दिसती पडटा आनी ताका स्वप्नान एक आंच बडवो येता आनी तो म्हणटा हे देवाचें हें मांडणी. आनी ताका सांगता तेजें नांव जेजू. दुसरे टायम जेजू हें नांव जुजेक येता. आनी कोणाक येवंक ना, तुमी आख्खो वाचा बायबल, फकत दोगा मनशांक येयले, दुसरो येयलो हेका. तो म्हणटा जेजू, तेजें नांव जेजू आसतलें, चेडो तो, आनी तो इस्रायल पोरजेचो सोरवंडार. आनी त्या टायमार जुजे देवाच्या उतराक एग्री जाता आनी मारयेक सोडून. पूण संबंद तेंचो ना, हे देवाच्या उतरान तो घडोवन येयलो.
आतां मारयेन उतर कितें उलयलें, हे उतर उलयलें मारी कितें, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणटच व्हरतो जागो मारयेन कोणाक दिलो, व्हरतो जागो मारयेन कोणाक दिलो, देवाच्या उतराक. देवाच्या उतराक मारयेन सगळ्यान पयलो आनी व्हरतो जागो मारयेन दिलो, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हो सोरवंडार मागीर आमकां आमच्या खातीर येता. म्हणटच मारयेचें जिवीत कितें, आतां सगळे त्रासाचें जिवीत स्टार्ट तिचें. मारयेचें जिवीत आतां त्रासाचें स्टार्ट जालां. आतां वयता थंयसर तिका त्रास आसा, कित्याक ऑलरेडी सांगलेलें आहा, बरयलेलें आहा कोराराक. आनी मारी पयले टायम, फर्स्ट टायम म्हणटा, जेजू आपणाच्या कुशव्यान आसतना जेजूजान आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो धोनी आनी म्हाजो सोरवंडा. कोण म्हणटा सगळ्यान पयले, मारी. केन्ना, कुशव्यान आपयता. तिका खबर आपणाचो सोरवंडार कोण पळय तो जेजू, ती मारयेचो सोरवंडार जेजू. म्हणून हांव म्हणटा, मारयेची तर तूं उतरां पळयशी नाल्यार सगळीं देवाच्या उतराक फुडें कोत्ता पळय ती. सगळीं उतरां मारयेची देवाच्या उतराक फुडें कोत्ता पळय ती. आख्खो मारयेची जर्नी वाचतू मारी एक टायम बसून जेजूच्या मोदें पडोंक ना. खुर्सार गेलो, कोणची आवय आपणाच्या भुरग्याक खुर्सार पळयतली आनी वोकोंक जायना पळय तेका, वोकोंक जायना. हो जेजू म्हणून मनीस म्हणून कळना, जेजू मनीस म्हणून वोकोंक कळना खुर्सार. देवाचें उतर म्हणटा तो खुर्सार मनीस म्हणून वोकोंक कळना. आमी इमाज पळयता देवाची, ती सारकी इमाज न्हू, ती देवाची इमाज न्हू. ती बेश्टी तेणीन दवरल्या की धाकटी भुरगीं भियेतली जेजूची इमाज पळयत नाल्यार. आयजाया 52:14 काड, आयजाया 52:14. तुमी म्हणटले हांव कितें सांगता, ही इमाज जी आमी इगोजेन पळयता हांव ती सारकी न्हू, ती बेश्टी दवरल्या तेणीन, कित्याक ही घालपाक जायना, ही आमी घालूंक शकचे ना. आयजाया 52:14. मनशाच्या पुस्तकां नासले, मुद्रेक तो इतलो सूख नासलो जालो की ताका पळोवन लोक सारकोच फटकलो. कितें म्हणटा, कुतून वाच. मनशाचें पुस्तकां नासले, कितें नासलें, मनशाचें मनशाचें रूपच ना, तेका मनशाचेंच रूप ना जालें. पूण आमी खुर्सार पळयता तेका मनशाचें रूप ना, पूण देवाचें उतर म्हणटा तेका मनशाचें रूपच नासलें. इतको तेका मारलेलो की तेजी सगळीं हाडां एकान एक हाड, एकान एक हाड दिसती पडटा. जेजूचे एकान एक हाड दिसती पडटालें. म्हणटच जी इमाज आमी पळयता ती तर इमाज घालीत धाकटी भुरगीं भियेतली, म्हणून ती कितें करता, मातशें हांगर ती इमाज दाखयता. पूण जेजूची इमाज तूं मनीस म्हणून तेका वोकोंक कळना, इतको तेका मारलो. म्हणटच जेजूची आयज आमी शिकतले हांव जेजून त्या खुर्सार कितें केलें पळय तें. पेकोणी जेजूची खोशी आहा वो ना, कित्याक चडशे आमी कितें चिंता, जेजूची खोशी आहा वो ना पेकोणी दिवपाची. तुमी मागणें करतना जेजूचे पेकोणीचे मागणें करता तेन्ना तुमी जेजू लागीं कितें मागतात, जेन्ना पेकोणी तुमकां जाय आसता तेन्ना तुमी कितें मागतात जेजू कडेन. आतां तुका पेकोणी, आतां समज तूं दुयेंत पडलें, बरें कर म्हणून मागता, हय बरें कर म्हणून मागता, मागीर तें मागणें तुजें जावचें ना. सगळीं चडशीं तहेच मागता, जेजू म्हाका बरो कर. आनी केल्या पळय, आतां समज हांवें तुका मोबायल काडलो आनी तुज्या हातीन दिलो आनी हांवें म्हटलें हो तुका धर, हो तुका हांवें गिफ्ट दिता, तूं पुत्तून म्हाजेशीन मोबायल मागतली. हांवें हो तुका गिफ्ट म्हणून दिलो, हो म्हटलें हो तुका, तूं आनी पुत्तून म्हाजेशीन मागतली. पूण आमी मागत आसतालीं. आमी कितें म्हणटा,
आमी कितें म्हणटा जेजू म्हाका बरो कर, बरो जावचोच ना. कितके दिमी घाल, तकली बडय, मुट्यो मार, आंगोर शेकारे घाल आनी दिमी घाल, रोगता काड, बरो जावचो ना. कित्याक लागून? देवाच्या उतरा प्रमाणें तुजें उतर ना. आनी आयज हांव गूड मॉर्निंग मॅसेज धाडटालो तेन्ना एक म्हाका देवान बरें उतर दिलें आयजच्या गूड मॉर्निंग मॅसेजान. हय वाजूया, एकदम बरें उतर हें म्हाका फस्ट टायम हें म्हाज्याय नोदरेक येयलें. आनी हो आतां स्क्रिप्चर हांव म्हाजो मेन स्क्रिप्चर करतलो. एकदम बरें उतर. एक पेद्रू 4 11. 1 पेद्रू 4 11. म्हज्या भावा भयणीं एकामेकाचें वायट उलोव नाका. जी कोण 1 पेद्रू 4 11. तुजो ओळखून हां 1 Peter 4:11. तुज्या वयर ओळखून संदेश दिवपाचो, तो देवाचो संदेश म्हूण ओळखून तुजो संदेश दी. तुजो ओळखून सेवा करपाचो, देव दिता ते वटायेन सेवा कर. हे भाशेन सगळे वस्तूंनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक वाखाणणी मेळटली. ताकाच महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणां. आनी इंग्लिशीन पळय कितकें बरें आहा पळय तें. इंग्लिशीन एकदम बरें आहा. हुएवर स्पीक्स मस्ट डू सो एज वन स्पीकिंग द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड. जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान कसलीय उचारणी कोत्ताय नाजाल्यार तें उतर तुज्या तोंडार आहा तें फकत देवाचेंच जावं. हांगोर देवाचें उतर म्हणटा वन स्पीकिंग द वेरी वर्ड ऑफ गॉड. हुएवर सर्व्स म्हणजे कोणूय कसली सेवा करता नाजाल्यार ती सेवा करताय तूं ती देवाचे ताकतीन करताय, तुजे ताकतीन न्हू. आनी अशी देवाक जावनी महिमा. तुज्या तोंडार म्हणटा फकत देवाचें उतर आसा. कित्याक आमी हुंचरल्यान येयल्या, आमी हुंचरल्यान येयल्या. आमचो परमनंट घर खंयचें आमचें. आमी हांगा टेम्पररी विजाचेर आहा. ही टेम्पररी विजा न्हू. हांगर आमकां कितके वर्सां आहा? 100 मॅक्झिमम 100 नाल्यार 120 गेले नाल्यार ते बी गडगडून. पूण 100 धर तूं नॉर्मल 100 सकयल 87 काडली म्हणजे तरेन बरी काडली. पूण हांगर देव कितें म्हणटा, आमी ह्या राज्याचे न्हू पूण खास ती हुस्के आमकां ह्या राज्याचे. आमी भुरगीं स्वर्गारची. कित्याक रोसणार देव एकूच. काल हांव बायबल क्लासीन विचारतालो, कोण एक हिंदू भयण आसली तेन्ना हांव विचारतालो रोचणार देव कोण. रोचणार देव एकूच. तो मागीर क्रिस्तांव आसूं मुस्लीम आसूं कोणूय आसूं, क्रिएटर इज ओन्ली जिजस. मनीशाक रोचपी पदवी फकत देवाक आहा. बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याक. तो रिलीजन खंयचेय आसूं. एक टायम तो आतां ह्या कावकान जियेता पूण जेन्ना जेजूक आपणाचो सोमी धोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता तेन्ना उजवाडान येता. आतां हे डिफरंट रिलीजन जालें तर मागीर जालें. पूण आमी भुरगीं सगळीं देवाची. आमी स्वर्गीचें राज आमचें. पूण आमी कितें जाल्या ह्या संवसारान हे आमचो संवसार मेन म्हणून चिंतूना. आमी हितून व्हडली हे आमचे टेम्पररी रेजिडंट. हांगर आमी टेम्पररी आहान हे आमी जाणा जावपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. म्हणटच भावा भयणानू आमच्या तोंडार कितें आसूंक जाय? देवाचें उतर. आतां खऱ्यांनीच जेजूची पेकोवणी दिवपाची खोशी. आतां जेजू ह्या संवसारान येयलो पयलें आमकां पातकांतली सोरवण दिवपाक. कित्याक आमी सगळीं पातकाच्या सैमान जियेतात. आतां पातकान जियेताय म्हणटच पातकांची जेन्ना सोरवण पातकान कितें येयलें? दुयेंस.
पातक कितें हाडटा? दुयेंस हाडटा. कित्याक पातकांसान तुज्या भितर दुयेंस येता. पातकाचें फळ कितें? दुयेंस. आमचे कुडीन दुयेंस येवपाक पातक. पातकाचे सैमानसान देवसाराच्या सैमानसान येयले पातक आनी पातकाच्या सैमानसान येयले दुयेंस. आतां जेजू कित्याक येयलो? पातक काडपाक. जेन्ना पातक काडले म्हणटकच बाय डिफॉल्ट कितें काडलें? दुयेंसूय काडलें. आनी आमी कितें चिंता? दुयेंस काडला काय आमचें जेजू? पातक तर तुजें तर मूळ काडलें झाडाचें. आतां ब्रदरीचें हें झाड आहा, हांवें भायर झाड आहा पळय, ताणें मुळान सावन काडलें. मागीर थंय उरलें कितें? झाड उरलें आनी कितें येतलें तुमचें? मूळूच काडलें तेजें. मूळ काडल्या उपरांत मागीर आनी ताका फळां कसलीं येतलीं? जेन्ना तुजें पातकाचें मूळ काडलें तुजें पेकोणें डिफॉल्ट. पूण आमी कितें चिंता? जेजूची खरीच खोशी पेकोणी दिवपाची. सगळीं जाणां चिंता. आनी आमी चिंता कितें? आनी आमकां अशेंय सांगलां की ना, देव दिता दुयेंस. तुमकां पळोवपाक कितकीं जाणां डॉक्टराशेन गेल्यान तुमी केन्ना? गेल्यान तुमी डॉक्टराशेन केन्ना? कोण गेला? डॉक्टराशेन गेल्या उपरांत तुवें म्हटल्यार म्हाका दुयेंस, म्हाका डायबिटीज दी म्हटल्यार. डॉक्टराशेन गेल्या उपरांत आपणाक मातशी भायरां जावपाक जाय म्हटल्यार आमी कित्याक वयता डॉक्टराशेन? पेकोणी घेवपाक. आनी जेजू दुयेंस दितलो. जेजू दुयेंस दिता. आतां दोतोरांचो दोतोर जेजू क्रिस्त, दोतोरांचो दोतोर तो. ही इज द मायटी हिलर. आनी तेजेर आमी अपराध घालता, तो दुयेंस दिता. ना, जेजून दिला तें सोंसपाक जाय. अरे नॉर्मल डॉक्टर तुका दुयेंस दिना, जेजू दुयेंस दितलो. आनी आमी हें मानता. कोणेनूय सांगूंक तें तुज्या देवाचे आड उलयता आनी तुका तो कोणूय कोणूय सांग, तो तुका सांगता. हांव नांव घेयना, तुमकां खबर आसतलें कोणेन सांगलें पळय तें. तो तुका सांगता ना, जेजून दिला, तुमी सोंसपाचें. कॅन्सर जेजू कडल्यान येयला. नॉर्मल डॉक्टर तर तुका दुयेंस दिना, नाल्यार जेजू दुयेंस दितलो. हें पयलीं आपणें चिंतपाक जाय न्हू. आनी आमी तें उतर घेता आनी आमच्या काळजान घालता, देवान दिला दुयेंस. ह्या संवसाराचो डॉक्टर आमकां दुयेंस दिना. ह्या संवसाराच्या डॉक्टराचेर वयता आमी पेकोणेक, आनी सगळ्यान व्हडलो पेकोणी दिवपी देवाक आमी बोटां दाखयता. आनी आजून पासून बोटां दाखयता बाबा. कित्याक रायट जाणवाय आमकां दिनान आमी शेळिल्लीं आहात. कित्याक आमी पवित्र पुस्तकाक जागो दिता. आनी ही देवाची चीट, ही देवाची कोरार. आनी हे कोरार दिव मोडचो ना आपणाचो. साशणाच्या साशणांक देवान हो कोरार केला आपणा आमच्या बारी. हो कोरार तो मोडचो ना. आनी हो कोरार आमी वाजिना म्हणटच आमकां खबर ना ह्या कोरारान कितें बरोवन दवरलेलें आहा पळय तें. आनी हितून कितें बरोवन दवरलेलें तुका खबर ना. लोक कितें सांगता, आनी कोणेन कितें सांगलें तूं आयकतलें आनी म्हणटलें वय जेजून दिला. हांवें कितके टायम आयकलां ना, कॅन्सर देव दिता. आनी हांव रावन बसून सांगलें खंय बरयलेलें आहा तें दाखय म्हण. मागीर तूं असो कोणूय विचारलें मागीर तो मागीर दुस्मान जाता. पूण हांव विचारता कित्याक म्हाका देवाचें उतर खबर आहा म्हणटो विचारूंक जाय. नेक्स्ट टायम हेर मिस्टेक करचें ना. पूण म्हाका सांगा भाव भयणानो, आमी दाखयल्यान जेजूक बोटां की तुवें घातलें आमच्या भितर दुयेंस. जेजू कित्याक म्हणून तुवें हें म्हाका दिलें हें मागणें आमी केलां केन्ना? जेजू हें कित्याक म्हणून तुवें आमचेर पिडा हाडली हें मागणें आमी केन्ना केलां? कित्याक म्हणून तुवें हें आमचेर वायट हाडलें? जो जेजू खुर्सार गेला भाव भयणानो, तो आमचेर वायट हाडटलो? आमचो जेजू आमच्या खातीर खुर्सार गेलो. जेका पातक नासलें तो पातक जालो आनी आमी ताका बोटां दाखयत आसता. कितकी आमी दुखयता आमचे जेजू. आनी आमकां नियाळ पासून कित्याक ना भाव भयणानो हेका जागो दिवंक? हितून भासावण्यो आहा त्यो आमकां ना. आमी नोकोत हेजेर कितें बरयलेलें आहा पळय आनी आमी म्हणटा जेजू
पेकोणी दिवपाची कशी आहा. जेजू पेकोणीत दिवपाक येयलो. जेजू आमच्या खातीर कश्टवलो. 6 वरां खुर्सार. 6 दिसांनी देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. 6 वरां जेजू खुर्सार उमकलो आनी आमकां सगळे जे सोयतानान चोरून येलेले ते आमकां परत दी. आनी आजुनूय आमी जेजूक बोटां दाखयता. आनी चूक तुमची न्हू भाव भयणानू, चूक हे वाजूंक ना. हो देवाचो करार आमकां खबर ना. हो देवाचो करार. आनी जो मेरेन तूं हो वाजिनाय तुका खबर कळची ना हो देवाचो मोग तुका ह्या पुस्तकान मेवता, पवित्र पुस्तकान. ताका लागून देव म्हणटा आपणाच्या उतरा प्रमाणेची. म्हाजें उतर ना म्हणून आमी देवाक आमी बोटां दाखयता आनी आजुनूय दाखयतात भाव भयणां. आनी आमच्याहून बरें जिवीत आमची हिंदू भाव भयणां जियेता. जेजू क्रिस्तान येतान पळय ती नवी येतान पळय ती. हांव म्हाजे हितून हांव जायते हिंदू भाव भयणांक हांवें जेजू लागीं हाडल्या. जायते भाव भयणां हांवें जेजू लागीं हाडल्या देवाचें उतर दी. उणी म्हाका दिसता 30 तरी आसतली जी हांवें जेजू लागीं हाडल्या देवाचें उतर दिवन तांकां. पूण तेंचें जिवीत पयशे आनी आमचें जिवीत पयशे ती तेणीन हाका पयलो जागो दिला. कित्याक तेंचेशीन आनी कांय ना. तेंचेशीन हें एक पवित्र पुस्तकां आनी ती वाचतात आनी देवाचें शिकतात आनी तांकां खबर आहा. आनी आमी कितें करता देवाक बोटां दाखयता. जेन्ना सॉल आहलो, सॉलाची जाणात न्हू तुमी स्टोरी. सॉल जो पिडापीठ दितालो इगरोज मातेक शिशाच्या टायमार. आनी देव ताका येता आनी गोड्या वयलो ताका सकला उडयता आनी म्हणटा सॉल सॉल कित्याक म्हणून तूं म्हाका पिडापीठ दिता. तो म्हणना इगरोज मातेक तूं कित्याक पिडापीठ दिताय. तो म्हणटा तूं म्हाका पिडापीठ कित्याक दिताय. आनी आजून पासून भाव भयणांनो देवाचें उतर आमी नको आनी आमी जेजूक पिडापीठ दिता. आमी म्हणटा जेजून दिला हें दुयेंस. आमी म्हणटा जेजून आमचेर हें वायट हाडलें. कितें प्रॉब्लम जालो नाल्यार म्हणटा जेजू कित्याक म्हणून तुवें आमचेर हें हाडलें. स्वतान भाव भयणांनो आमच्या खातीर जेजू खुर्सार गेलो आनी जेजूक आजून पासून आमी बोटां दाखयता. पूण जेजूचो मोग अणभवतले नाजाल्यार हो नको म्हणून आमी आतां हें उलोवन वयता. पूण 1 पेद्रू 2:24 कितें म्हणटा तें पळोवया. 1 पेद्रू 2:24 कितें म्हणटा तें पळोवया भाव भयणां. आनी तेन्ना तुमकां कोण येतलें आतां हांव इतको गोत उलयलो पळय तें खरें काय कितें पळयता. खुर्सार ताणें आमचेर पातकाचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानतात ते भाशेन आमी जेवच्या खातीर ताणें अशें केलें. ताज्या गळ्यांनी तुमी बरी जाल्यात. आतां एक उतर वाजोया. खुर्सार ताणें आमची पातकाचो भार. खुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार. कोणाचो भार म्हणटा म्हणटकच पातकाचें मूळ ताणें काडलें. सर्गीच्या बापायन आख्ख्या मनशा काळाची आख्ख्या सगल्यांची भावार्थी आनी ऑन भावार्थ्यांची आख्ख्या पोरचेचे. कित्याक देवाचें जॉन 3:16 कितें म्हणटा देवान आमच्या ह्या संवसाराचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. संवसाराचो म्हणटा म्हणजे आख्ख्या संवसाराचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत. आख्ख्या संवसारांत म्हणजे आख्ख्या संवसाराचे पातक घेता आनी आपणाच्या चेड्याच्या कुडीन घालता. कोण घालता? सर्गीचो बापूय घालता आनी ताका पाठ करता. कित्याक सर्गीचो बापूय पवित्र देव आपणाच्या चेड्याक पाठ करता. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा कित्याक म्हणून तुवें म्हाका सोडलें. कित्याक तो ताका पाठ करता. आनी तेच देवाचें उतर म्हणटा खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार
ताणें उबारलो. मुळान सान काडले भाव भयणांनो पातो. एकदां तुजें तर मूळ उमटिलें नाजाल्यार थंय आनीक झाड उत्तेलें. मुळूच काडलें आनीक झाडाक मागीर आनीक कितें आहा. जेन्ना मूळ काडिना फुडें आनी उरलां कितें. मूळ काडल्या उपरांत कोबार. फुडें कितें म्हणटा तेच पातकाचो भात आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जेवच्या खातीर ताणें पातकाक आतां पातकाचो मूळ काडल्या उपरांत मागीर कितें जावपाक जाय. आमच्या जिवितांत कितें उरोवंक उपकारना. जेन्ना तुजें मूळ काडलें पातकाचें, तुज्या पातकाचें मुळूच काडलें जाल्यार तुज्या जिवितांत आतां कितें जावपाक जाय. पातोक आसपाक जायना. कित्याक मूळ काडून उडयलें न्हू. जेन्ना मूळ काडलें जाल्यार आनीक मूळ ना सकयल. आतां पातोक कशें उत्तेलें. पातकाचें मुळूच काडून उडयतात आनी पातोक उरचें ना. म्हणटकच तो म्हणटा जेन्ना तुजें आपणें मूळ काडलें पातकाचें आतां तुका तुज्या भितर देवाचो सैम येयलो. पातकाचो मूळ काडल्या उपरांत देवाचो सैम तुज्या भितर येयलो. आतां जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी दोनीन सरवंडार म्हणून मानून घेताय पातकाक तुका वीट येवपाक जाय. तूं पातका कडल्यान पयस जावपाक जाय. आनी तूं जागनाय नाजाल्यार आजुनूय तूं तोंडानूच उच्चारणी केल्या काळजाची उच्चारणी जागना आजुनूय पातकानूच जियेताय नाजाल्यार तुवें हो स्क्रिप्चर कंप्लीट करून. जेजू म्हणटा तुजें मूळ काडलें आपणान पातकाचें जाल्यार आमी पातकान कशें जियेता. जेन्ना जेजून मूळ काडला पळय तें कित्याक आमी मानून घेयना आमचें मूळ काडलें म्हणून. आमी चिंता आमी तरी आनी कितें करपाक जाय म्हणून. ना म्हणटा जेजू आपणान मूळ काडला पातकाचें मूळ काडलां. आतां सोतपणान जियेया. म्हाज्या सोतपणान जियेत जें आपूण तुमकां फुकट देणें म्हणून दिता. आनी ह्या फुकट देण्यान जेन्ना तूं जियेतलोय तेन्ना देवाचें उतर फुडें कितें म्हणटा तें पळय. फुडें कितें म्हणटा. देवाक मानता ते भाशेन आमी जेवच्या खातीर ताणें अशें केलें. देवाक मानतात ते भाशेन आमी जेव खातीर तेणेन केलें. आतां देवाक मानता पळय ते देवाचो आतां तुका विकतो घेतलो तेणेन पवित्र रोगतान आपणाच्या खुर्सार जे तेणेन आमच्या खातीर गोयले त्या रोगतान तेणेन आमकां आतां विकती घेतली. आतां तो म्हणटा आतां देवाचे सोतपणान तूं जिये. आदले ते गेले सगळे तूं नवी रचना. तूं आतां आदली रचना न्हू. आदलो तो मनीस मेलो आतां तूं नवी रचना म्हणटा. आनी तेजे उपरांत कितें जाता तें पळोवया भयणांनो. जेन्ना मूळ काडल्या उपरांत फुडें सिस्टर गायनी तुमी बरी जाता. कितें म्हणटा. मूळ काडल्या उपरांत कितें जालें. तेज्या गायांनी तुमी बरी जाली. जातोली न्हू जाली. कित्याक मूळ काडल्या उपरांत तुजें दुयेंस खंय उरलें. पातोक तर काडलें पातका उदेशी तुजें दुयेंस येयल्लें. पातोकूच हांवें काडलें मूळ काडलें जाल्यार दुयेंस खंय उरतलें. मूळ तर हांवें काडलें नाजाल्यार दुयेंस आनी खंय उरला. दुयेंस जेजूच्या गायांनी बरें जालें दिव म्हणटा. ज्या दिसा हांवें पातोक काडलें तुजे भितरलें म्हाजो सैम घातलो त्याच दिसा तूं जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो. देवाचें उतर म्हणटा. पूण आमी मागतना कितें मागता. जेजू तूं म्हाका बरो कर. 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 जेजू म्हणटा म्हाज्या गायांनी तूं बरो जालोय. आनी ज्या दिसा तूं हें म्हणपाक स्टार्ट जातलो जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. इमिजिएटली मागपाची गरज ना. तुवें तर आतां तुज्या मनान घेतलें तुजे कुडीन कसलेंय दुयेंस आसो हांव मागोन आसतना ऑलरेडी तें क्लियर जालें. हांव मागोन आसतना तुजे कुडीन कसलेंय दुयेंस आसोंक ह्या वेळार तुवें तर हे उतर तर तुज्या काळजान घेतलें. जेजून मूळ काडलें पातकाचें. ह्या वेळार जेजून मूळ काडलें पातकाचें. जेन्ना तो खुर्सार गेलो तेजें उतर म्हणटा जेन्ना मूळ काडलें दुयेंस कोबार. कित्याक दुयेंस मुळा कडल्यान हें दुयेंस येतालें. हांवें मुळूच काडलें म्हणटून दुयेंस खंय उरलें. जेन्ना मूळ काडलें दुयेंस खंय उरलें. दुयेंस ऑलरेडी मूळ काडिना फुडें दुयेंस मेलें. तेज्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाली. ऑलरेडी बरी जाली. आमी चिंतपाचें ना जेजू आमकां बरो करतलो. जेजून ऑलरेडी बरी केली.
आनी हे देवाचे उतर हांव जेन्ना अशें परगट करूंक वयता एका मनशाचेर हांवें मागणें करूंक ना आतां एका म्हयन्याक मागणें करूंक ना. एवरी टायम हांवें अश्योच मिलाग्री ह्याच उतराक एग्री जावनूच बरें जालें तें पयलें. कोणाचेरूच मागणें करूंक एकल्या मनशाक आर जाल्ली हांवें ताका देवाचें उतर दाखयलें आनी म्हटलें जेजूची जीब वयर वचोन तेज्या ताळ्याक शिरकली. तुजी जीब सुटपाक तूं स्वत मानताय वय म्हणूंक लागला पूण स्वत मानता. उलोवंक जायना ताका हो करता म्हाका. हांवें म्हणलें जेजूची जीब शिरकलेली वयर ताळ्याक तूं स्वत मानताय उलोवंक जायना कित्याक आर जाल्या न्हू. स्वत मानता. आनी मागीर म्हटलें जेजू तुजी जीब तेज्या ताळ्याक तितली आनी तूं ऑलरेडी ही दूख तुवें सोंसल्या. ऑलरेडी तुवें पेकोवणी दिल्या. तुज्या गायांनी तो ऑलरेडी बरो जालो. आनी ह्याच वेळार म्हटलें तेजी जीब नॉर्मल जाल्या. इतक्यात म्हटलें ह्याच वेळार तेजी जीब लूज जाला आनी तो उलोवंक शकता. आनी हांवें ताका म्हटलें म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. इमिजिएटली क्लियर उतरां उलयलो जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. मागोंक बसून ना. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो म्हणोंक लागलो. आर जाल्लो मनीस मागणें करूंक ना. ह्याच वेळार सांगता ह्या भावार्थार तो तुवें उतर मानून घेतला. जेजून तर मूळ काडलें नाजाल्यार दुयेंस ना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मूळ काडला म्हणून तेज्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाली. हें देवाचें उतर. कसलेंय दुयेंस तुमच्या कुडीन आसा मागणें करच्या पयलीं हांव गॅरंटी दिवन सांगता ऑलरेडी तुमकां पेकोवणी मेवली. कितेंय दुयेंस आसूं कित्याक ही जावन आसा देवाची खोशी. ज्या जाग्याचेर जेजू गेलो तो म्हणोंक लागलो ताका कोणेनूय विचारलें म्हाजें चेडूं बरें चलया. कोणेन सांगलें ताका लाजरूस मेला चलया. तलिता मेला चलया. पळोवप ना ताणें. तेजी पेकोवणी दिवपाची खोशी ताल्ली भाव भयणानू जेन्ना हो संवसार चल्लो खुर्सार चडलो तेन्ना आनी कितकी पेकोवणी भाव भयणानू. कित्याक खुर्सार जे जेजून केला ते आनी कोणूच करूंक शकना. कित्याक ताणें खुर्सा वयल्यान आमकां सोडून जोडलें. आनी ताका लागून भाव भयणानू पेकोवणी देवाची खोशी आनी फुकट देण. ह्या वेळार तो तुमी हें उतर मानून घेतला ना जाल्यार कसलेय दुयेंस तुमच्या कुडीन आसले गॅरंटी दिवन सांगता ते तुमचे कुडीन ह्या वेळार ना. नाजाल्यार तुमी जें करूंक शकना आसलें हांवें मागणें करूंक ना आजून तुमचें. जें तुमी करूंक शकना आसलें तुमी करून पळया. जें तुमचेशीन जायना आसलें तें तुमी आतां चॅक करा. तुमचे पांय तर खंयचो तुजो हात घोट जातालो पांव तुजो दुखतालो कितें दुखतालो तूं चॅक कर आतां ह्या वेळार. हांवें अजून कोणाचेर मागणें करूंक ना. हें देवाचें उतर घे आनी तूं नियाळ कर आनी पळय तुजे कुडीन अजून पासून दुखां ना. कितेंय कर आनी पळय. हांवें अजून मागणें पासून करूंक ना. फकत इतकोच नियाळ कर की मूळ काडलें मुळा वांगडा तुजें दुयेंस ऑलरेडी जेजूच्या कुडीन तें मेलें. तेज्या गायांनी आमी बरी जाली जातली न्हू जाली म्हणून हे एग्री तूं जालोय त्याच मिनटाक तुजे मागपाची गरज ना. देवाच्या उतराक पदवी आहा. देवाच्या उतराक पदवी आहा. देवाच्या उतरान ताका लागून आमी म्हणत रावता जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गा तुका महिमा तुका. सगल्यो मिलाग्री अश्योच भाव भयणानू मागपाची पासून गरज ना. हें तर तुका मनान कळलें जाल्यार सिंपल. दुसरो एग्जाम्पल दिता तुमकां आनीक अंडरस्टँडींग येवपाक. हांव म्हाजेर म्हाका जुइजान
सेंटन्स दिलो आनी म्हणूंक लागलो हेका मरणाची शिक्षा, हेका हँग टू डेथ, हेका मरणाची शिक्षा म्हणून, आनी म्हाका डिक्लेअर केली मरणाची शिक्षा. आतां जजमेंट दिता, जज आपणाचें जजमेंट दिता. रेमंडाक मरणाची शिक्षा, हँग टू डेथ. आनी इतकें दिता पळय तेन्ना जेजू भितर सरता. जेजू भितर सरता आनी म्हणटा, जजाक म्हणटा म्हाका 1 मिनीट दी म्हणटा, आपणाक उलोवंक जाय. आनी तो येता आनी उबो रावता थंयसर आनी जेजूक सांगता, ते जजाक सांगता, ना म्हणटा रेमंडान मारूंक ना. रेमंड थंय नासलो, आपणेन मारला, आपणेन मारला ताका. ज्या मनशाक रेमंडान मारलेलो तो रेमंडान मारूंक ना, तो आपणेन मारला. तो किरमीदोर न्हू, आपूण किरमीदोर. आनी आपणेन जे आपणाच्या तोंडान सांगला म्हणून जज कितें म्हणटा, रेमंडाचेर जी शिक्षा आहली, रेमंडाक सुटका आनी रेमंडाच्या जाग्यार जेजू मरता. आतां सुटका कोणाक मेवली? म्हाका सुटका मेवली काय? म्हाकाय शिक्षा पडटली आनी जेजूकय पडटली. दोगांयकूय पडटली काय आतां जेजूचेर पडली? जेन्ना जेजूचेर पडली जाल्यार म्हाजेच शिक्षा कशी उरोंक शकता? जेन्ना जेजून आमचे सगळीं दुयेंसां आपणाचे कुडीन येयलीं, आमचे दुयेंस आपणाचे कुडीन येयले जाल्यार म्हाजें दुयेंस म्हाजे कुडीन कशें रावंक शकता? तेणें ऑलरेडी येयलें. जेन्ना तो खुर्सार गेला पळय तेन्ना ताणें ऑलरेडी आमचे दुयेंस आपणाचे कुडीन येयले. तेच देवाचें उतर म्हणटा, तेज्या गायांनी आमी बरीं जालीं. ऑलरेडी तेणेन शिक्षा फारीक केल्या. हांव शिक्षा कित्याक फारीक करतलो जेन्ना म्हाज्या जेजून फारीक केली? जेजू म्हणटा एका अपराधाक 2 मनीस आसूंक शकना. आपणेन अपराधाची शिक्षा दिली, आपणेन घेतलो हो आपणाचेर अपराध. नाल्यार 2 मनशां एका ऑफेन्साक तुका शिक्षा दिवंक शकना. म्हणटच म्हाका सुटका मेवली आनी जेजूचेर सगळे गाये, तेज्या गायांनी आमी बरी जाली. तेज्या गायांनी आमी बरी जाली. जे तेका गाये पडलेले तेज्या गायांनी आमी बरी जालो. तेच म्हणटा, बाय हीज वुंड्स वी हॅव बीन हील्ड, वी हॅव बीन हील्ड. आनी आमी चिंता आमचो देव आमकां पेकोवणी दितलो काय म्हणून. ऑलरेडी दिली, ऑलरेडी दिली. आनी ह्या उतराक जेन्ना तूं मानून घेताय, मुळान सान कोबार जाले आनी जेजून आपणाक पेकोवणी दिली, आनी तुका कांय ना, दुयेंस तुजे कुडींत रावंक शकना. ताका लागून ही उचारणी करीत आसता, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, आर्गा तुका महिमा तुका. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें, आर्गा तुका महिमा. आत्तां हांव GMCन वचून येयलो. हांगर येवच्या पयलीं हांव GMCन गेलो. कोण ICUन आहा, मागणें करून येयला. हांवें म्हटलें साजे म्हणसर तेजे रिपोर्ट पळय. म्हटलें ताका उचारणी दिवन येयला. हांवें म्हटलें 101% सांगता, तुजें कितेंय तें चॅक करूंक तुजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येता. कसलेय रिपोर्ट चॅक करूंक ताका हांव सांगून येयला, ही उचारणी तूं म्हणत राव, तुका हांवें सांगल्या पळय. कसलेय तुजे रिपोर्ट आसो, साजे म्हणसर पळय तूं सगळे रिपोर्ट तुजे नॉर्मल आसता. कित्याक भावार्था? कित्याक पेकोवणी ताणें ऑलरेडी दिल्या. म्हाका भावार्थ भावार्थाचें उतर उलोवन येयला आनी म्हाका खबर आहा जें उतर येयला तें घडलें म्हणून. कित्याक जेन्ना उतर उलयलें पवित्र आत्मा घडोवन हाडटा देवाचें उतर. देवाचें उतर देव राखता. आतां पवित्र आत्मा देव, हांव देवाचें उतर घेता, पवित्र आत्मा राखता. पूण आमी कितें चिंता? दितलो देव पेकोवणी? दिली बाब, ऑलरेडी पेकोवणी मेवली. ताका लागून सांगता, तुमचेशीन कितें करूंक जायनासलें करात आनी पळयात, नाल्यार मागीर तुमी कितें म्हणटलें, ना ब्रदरान मागला पळय तेन्ना आमकां पेकोवणी मेवली. मागणें करपाचें हांवें बंद केलें. हांव सिस्टमूच सांगता, सिस्टमानूच तो मनीस बरो जाता. आतां आनी 1 म्हयनो जालो आनी कोणाचेरूच मागणें करूंक ना, पूण सगल्यो मिलाग्र्यो देवाच्या उतराची सोजमणी दिवनूच. आतां 3 स्क्रिप्चर आमी पळोवया.
आनी मागीर आमी नियाळ करुया. 3 स्क्रिप्चर आमी लास्ट पळोवया. कितको जालो टायम ब्रदर? 3 स्क्रिप्चर आमी पळोवया. आयजाया न्हू, साम्स 22:14 घे. साम्स 22:14. साम्स 22. पावलेली जोडी सारको निघून वेता जीव म्हजो सुंदर केल्यान सगळीं म्हजी हाडां म्हजे काळीज मेणा भुरगीं म्हज्या वट्यान पडून गेलीं. स्लो वाच, नाजाल्यार कळचें ना. इतको फास्ट बायबल वाचपाचो नासता. स्लो. सुकून पावलेली जोडी सारको विरून वेता जीव म्हजो. कशे भाशेन? पावलेली जोडी सारको विरून वेता जीव म्हजो सुटून गेल्यान सगळीं म्हजी हाडां म्हजे काळीज मेणा बरी म्हज्या ओट्यान पडून गेले. गळोन गेले. इंग्लिशीन वाचता राव. I am poured out like water, and all my bones were out of joint. My heart is like wax; it has melted within me. हांगर देवाचें उतर कितें म्हणटा? साम्स 22:14 अशें म्हणटा, आय एम पोर्ड आउट लायक वॉटर. म्हणजे उदकाक हांगर हांवें तर उदीक उडयलें जाल्यार तो उदीक कितें जातलें? शेप आसची ना. तो खंयसर मेवता थंय धांवतलें. देवाची कूड तशी जाली. शेप नासली ताका. कित्याक? फुडें कितें म्हणटा देवाचें उतर? तेची हाडां सगळीं जॉयंटा भायर. जॉयंटा भायर तर तुजी हाडां आसत, तेका आनी शेप कशी आसतली? ईच एंड एवरी बोन वॉज आउट ऑफ जॉयंट. देवाचें उतर म्हणटा, एंड ऑल माय बोन्स आर आउट ऑफ जॉयंट. सगळीं म्हाजी हाडां जॉयंटा भायर आहा. सगळीं हाडां एकान एक हाड देवाचे जॉयंटा भायर. हांगर म्हणटा ऑल बोन्स, म्हणजे सगळीं म्हाजी हाडां जॉयंटा भायर. आतां देवाची हाडां जॉयंटा भायर कित्याक लागून? आमची हाडां घोट. देव हें कित्याक सोंसता सगळें फिजिकलान? मनीस म्हणून हें कित्याक सोंसता? मनीस म्हणून सोंसता हें आतां. मनशाच्या रुपान हें सोंसता तो. कित्याक? तेजी हाडां तो सोंसता, आमकां आनी सोंसपाचें ना म्हणून. तेजी हाडां जॉयंटा भायर, आमची हाडां घोट जाता. आनी जेन्ना हांव म्हणटा जेजू तुजी हाडां जॉयंटा भायर हाडलीत, म्हाजी हाडां घोट आहा, तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. तुज्या सगळीं हाडां जॉयंटा भायर हाडली म्हणटा. तेजें काळीज मेणाचे वाती भाशेन गोवन गेलें. कांयच तेजें रगत ना, उदीक ना. कितें जालें? गोवन गेलें. म्हणटकूच कोणाचे हार्ट एटॅक आसता आनी कितें येता, देवाचें उतर कितें म्हणटा? तेजे ऑलरेडी हार्टाच्या ताणें ऑलरेडी सोंसलां थंयच. देवाचें उतर म्हणटा तेजे मेणाचे वाती भाशेन गोवन गेले. कित्याक? तुजें घोट उरपाक जाय. म्हणटकूच त्या दुयेंसाक आमी तो स्क्रिप्चर घेता आनी तेजेर उलयता. आतां हांव गेल्लो पळय ताका हार्टाचो प्रॉब्लम आहा. म्हणटकूच तेज्या हार्टाशीन उलोवन येयलो, तेज्या ऑर्गनांशीन उलोवन येयलो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं परफेक्ट. हांव तुका हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, सगळीं ऑर्गनां परफेक्ट. देवाच्या उतरांत फुडें कितें म्हणटा? माय माउथ इज ड्रायड अप लायक अ पोटशेड अँड माय टंग स्टीक टू माय जॉ. यू ले मी इन द डस्ट ऑफ डेथ. हें हांवें सांगलें पळय ते त्या भावाक सांगलें. तेजी जीब वचोन वयर शिरकली. जेजूची जीब वचोन वयर शिरकली, तायाक लागलेली. आनी हांवें सांगलें जेजूची जीब तायाक लागलेली, तुजी जीब सोडपाक. आनी हे ताणें मानून घेतलें.
जेजूची जीब वचोन वयर लागलेली तुजी जीब सुटपाक त्याच टायमार तेजी जीब सुटली. जेन्ना तेणेन मानून घेतले जेजूची जीब वयर ताळ्याक तेकलेली म्हाज्या खातीर आनी तेणेन ऑलरेडी तें सोंसलां, तेणें मानून घेतलें त्याच टायमार तेजी जीब सुटली आनी तो उलोवंक लागलो. जो इतको टायम तो उलयनासलो तो उलोवंक लागलो. पॅरलायसीस जाल्लें तेका एके सायडीन उलोवपाक स्टार्ट जालो. हें देवाचें उतर. हांवें तेका मागणें करूंक ना, हें देवाचें उतरूच दिल्लें तेका. मागीर 17 कितें म्हणटा पळोवया. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेवतात म्हणजे तेज्या आंगार कात ना. तुमी आमकां कोणाक आमच्या हाडां मेजूंक मेवता? आमकां कोणाक आमच्या हाडां मेजूंक मेवता म्हणटकच तेज्या आंगार कात ना. कात ना नाल्यार हाडां मेजूंक मेवतले न्ही. म्हणजे तेका इतको मारला की सगळीं तेजी हाडां तेका मेजूंक मेवता. देवाचें उतर म्हणटा सगळीं हाडां तेजी तेका मेजूंक मेवता. ऑल म्हणटा. आय कॅन कावंट ऑल माय बोन्स. सगळीं हाडां म्हाजी म्हाका मेजूंक मेवता. दे स्टेर एंड ग्लोट ओवर. हीं हाडां आपणान पळयतात. हीं हाडां आपणान पळयतात. हो देव सांगता, जेजू सांगता हीं हाडां आपणान पळयता. म्हणटकच तेजे कुडीर मांस आहलें ना. मांस आहलें तेज्या कुडीर म्हणटकच आख्खी आंग तर तेजें पिजलेलें. मनशापणान तर तेणेन सोंसला. कित्याक सोंसला? आमकां पेकोवणी दिवपाक. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी हे गाये पळय तेणेन घेतल्या ती कात तेजी उडयल्या, तेजी हाडां दिसती पडटात. तेज्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. तेज्या गायांचेर नियाळ कशी नाल्यार तुजी पेकोवणी मेवली. तुका आनी मागपा पासून ना, कित्याक ऑलरेडी तेणें सोंसलें. एका उपरांत 2 मनीस सोंसूंक शकना. जेन्ना देवान सोंसलें आमी आनी सोंसपाचें ना. सैतान तुका सांगता तें. आनी जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलोय पेकोवणी मेवली बाब भयणा. नॉर्मल. आमी चिंता जातलें ना. हांव हे 3-4 स्क्रिप्चर दिता सगल्यो अश्योच मिलाग्री घडटा. कित्याक नियाळ तुजो थंयसर जेजून आपणाच्या कुडीन दूख घेतल्या, ऑलरेडी फारीकपण केलां. देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. म्हणजे गाये तेका पडलेले, हाडां तेजी जॉयंटां भायर हाडली आमची हाडां परफेक्ट करपाक. जीब तेजी वयर वचोन तेकलेली आमची जीब हें करपाक. काळीस तेजें मेळ्ळ जाल्लें आमचें काळीस परफेक्ट करपाक. सगळ्या ऑर्गनांक तेजे मार पडलेलो, कित्याक चाबूक पडलेले. सगळीं हाडां दिसती पडटा म्हणटच ही सगळीं दिसती पडटली बरी आहा आंगूर. सगळ्या ऑर्गनांकूय तेंच्या मार पडलेलो आसतलो. सगळे ऑर्गन तेजे डॅमेज जाल्ले, आमचे ऑर्गन परफेक्ट जावपाक. हे देवाचें उतर आहा आमचेशीर. कसलेंय तुजें ऑर्गन आसो, कितेंय आसो, ऑलरेडी जेजून आपणाचे कुडीन सोंसला. देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. म्हणटकच तेणेन गाये घेतल्या म्हणून ते देवाचें उतर म्हणटा तेज्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. ह्याच उतराक तुवें एग्री जावपाक जाय. पेकोवणी अशीच मागपाचे पासून गरज ना. तूं देवाच्या उतराकूच एग्री जावपाक जाय. कॅन्सर पासून असोच सकयल पडटा. परिणोन त्या दिसा एकलो येयल्लो भाव, तेका पॅरलायसीस जाल्लें आनी तेजे भितर कॅन्सरूय आसलो. आनी जेन्ना मागणें करताले तेन्ना हांव तेका निमणो धरलेलो हांवें. कित्याक हांवें आवाज आयकलो तेका निमणो धर. आनी सगळीं गेल्या उपरांत हांव तेजेशीर मागणें करूंक बसलो. हांव आनी सिस्टर जोनिना दोगांय जाण. आमी दोगांय जाणां बोल्लीं आनी हें देवाचें उतर तेका सजमायलें. कंप्लीट तेका हें देवाचें उतर सजमायलें. आनी आतां तेका सांगलें तूं सोत मानता हांवें कितें सांगलां पळय तें वय म्हणूंक लागलो. आनी तेजे हो हात तेजो असो हो हात तेजो जातालो. हांवें म्हणलें जेजूच्या नांवान हांव बरो जालो म्हूण आनी भायर मार. पयलो तो करता. सिस्टर तेका पुतून सिस्टर जोनिना सांगता जेजूच्या गायांनी तो बरो जालो. सोत मानताय तूं जेजून ते गाये सोंसल्या म्हणून वय म्हणटा. असो म्हणटा टाक करून हात सुटलो. आमी मागण्या करूंक ना तेजेर. तेका सांगलें म्हूण आनी हात भायर मार.
आज सुटलो. मागीर फुडें गेलो आनी ताका कोण घेवन येयल्लो तो म्हणूंक लागलो तेजे भितर कॅन्सर. हांवें म्हटलें देवान तो तेजो हात सोडला, कॅन्सरूय तेच कुडीन आहा. आयच्यान म्हटलें हांवें मागणें केलें मागीर ते आयच्यान म्हटलें 8 दिसांनी वच आनी चॅक कर म्हटलें. तेजे कुडीन तर कॅन्सर मेवता जाल्यार सांग. हांव गॅरंटी दिवन सांगता कॅन्सर तेजे कुडींतलो गेलो. मेवचोच ना भाव भयण. तांकां वचोन डॉक्टरांशी कोणाशीय वचोन चॅक करुनी ते कुडीन कॅन्सर मेवचोच ना. कित्याक देवान ताका ऑलरेडी तेज्या गायांनी पिकोवणी दिली. ह्या उतराक जेन्ना तुवें पाळो केलो मेवंकूच शकना. हांव गॅरंटी दिवन सांगता. कित्याक म्हाका देवाच्या उतराचेर गॅरंटी आहा. आनी हातूंत अजुनूय हांव सांगता तुमकां जें करूंक जायनासलें जें तुमचें दुयेंस भितर आहलें हांव मागणें करच्या पयलीं पासून तें ऑलरेडी गेलें म्हणून हांव ऑलरेडी मानता. कित्याक तुमी तर मोन केलां हांवें सांगलां पळय तें. तुवें तर पिक्चर केलो हांवें कितें सांगलां पळय तें. जेजून सगळें तें मार तुजो खाल्ला तो जेजून ऑलरेडी तेज्या फारीकपण केलां. जेजू म्हणटा हे तुका जे सगळे दुयेंस आहले म्हाज्या घाये हांवें ऑलरेडी हांवें सोंसल्या म्हाज्या कुडीन. हांवें ऑलरेडी हें म्हाज्या कुडीन सोंसलां. आनी ईच एंड एवरी तुजें दुयेंस हें सोंसलां पळय तेन्ना हांवें थंयसर घातलेलें आहा. म्हाज्या गायांनी तो ऑलरेडी बरो जालो. ऑलरेडी बरो जालो कित्याक आपणें सोंसलें आनी पेकोवणी तुका आपणें त्याच दिसा दिल्या. त्याच दिसा ज्या दिसा हांवें सोंसल्या त्याच दिसा हांवें तुका पेकोवणी दिल्या. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा म्हाज्या गायांनी तुका पेकोवणी मेवली. आनी जेन्ना आमी हें उतर उच्चारीत रावता जेजू तुका आर्ग आनी महिमा तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. कसलेंच दुयेंस रावंक शकना बाबडानो. आमी आमचें मन आमी देवाच्या उतराचेर घालता. कसलेंच दुयेंस रावंक शकना. कसली पिडा जावंक ती केद्दी व्हडली पिडा जावंक ती ऑलरेडी जेजून ते खुर्सार खिळायलेली आसा. ऑलरेडी कबार फिनीश. कांयच तुजे कुडीन रावंक शकना कित्याक फारीकपण तेजें ऑलरेडी जालां. हे गॅरंटीचें हांव उतर तुमकां सांगता. तुमी चॅक करा तुमचे कुडीन तुमचेशीन जायना आसलेलें तें करा. पयलें मागीर मागणें करुया. पूण हांव 101% जाणा तुमी तर ह्या भावार्थान तर हांवें कितें सांगलां पळय तर तुमी मानून घेतले नाजाल्यार ऑलरेडी ही पेकोवणी ऑलरेडी जाली. आनी मानून घेवंक ना नाजाल्यार मन न्हवसोरपाची गरज अजुनूय. कित्याक तूं नियाळ करिनाय. देव म्हणटा आपणें मूळ काडलें आनी सोंसले तुमच्या खातीर. सगळे म्हाज्या कुडीन हांवें म्हाजे दुयेंस येले तुमचे आनी तुमचे पातकूय येले. दुयेंसाचें फारीकपण आपणें केल्याच खुर्सार आनी पातकाचें फारीकपण आपणें केल्याच खुर्सार. पूण दुयेंसूय आमचें आपणें आपणाचे कुडीन येलें आनी खुर्सा वयल्यान आपणें तुका पेकोवणी दिली 2023 वर्सा पयलीं. कसलेंच दुयेंस आसूं भाव भयणां हांव भावार्थान तुमकां सांगता ह्या वेळार तें तुमचे कुडीन ना. तूं आपणाय आनी तुजो भावाची हांव गॅरंटी दिवन सांगता. हांव ऑलरेडी जाणा की ऑलरेडी ह्या उतराचें मॅनिफेस्टेशन जालें म्हणून. कित्याक ह्या देवाच्या उतराचेर म्हाका कॉन्फिडन्स. तुमी कितेंय पळया तुमकां कसलें दुयेंस डॉक्टरान सांगलेलें डिक्लेअर करा आनी वचा आनी पळया मागीर तें तुमकां मेळचें. तुमच्या कुडीन आसचें ना तें दुयेंस तुमच्या कुडीन आसचें ना. पूण पयलें मनान तूं कन्फर्म येस हांव देवाच्या उतराक एग्री जाता. जेजू क्रिस्तान ते ऑलरेडी खुर्सार खिळायलेल्या तेज्या गायांनी ऑलरेडी बरो जाला. प्रेज गॉड. कोणाचें कितें आहा मागणें करपाचें वा कितें? कितें जालें? Memory problem. युरीक Urine problem. युरीन Kidney problem. आयज पळय तूं तिका कितें तरी प्रॉब्लम आहा ना कांयच आसचो ना. तिका म्हणोंक लाय कंटिन्युअसली जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जावं मागता.
पूण म्हणूंक जाय, पूण यो तुमी म्हणत रावंक जाय शी इज द मायंड ऑफ क्रायस्ट. ती म्हणटा ती उतरां उलयता, हांव म्हाजे कडल्यान त्या करता म्हणत राव. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट जिजस हू स्ट्रेंथन्स मी. म्हणत राव, म्हणटा सारकें ना. तुका मातसो आयज 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 ती पळय नॉर्मल हें करतली. कितें जालें जाणा तूं, हांव चांदोर आहलो आनी चांदोर एका घरान गेल्लो आनी हो दादलो बेडीर आहलो आनी एका चलोंक बा जायनासलें. म्हणटकच देवाचें उतर ताका दिलें आमी आनी चलपाक स्टार्ट जालो. पूण मातसो भिरांतीन आहलो, चलपाक स्टार्ट जालो. देवाचें उतर दिना फुडें चलपाक स्टार्ट जालो. चलोंक नासलो इतको टायम. हांवें ताका सांगलें मार देप, हांच बडवे आहा तुज्या वांगडा, मार देप चलोंक लागलो. मागीर कितें जालें, ताका असोच युरिनाचो प्रॉब्लम आहा म्हणटकच तेजी बायलेक कोण तरी मेळोंक येयली आनी तो गेलो आनी म्हाज्या भायरी तो ब्रदर रेजिनो म्हणून म्हाज्या वांगडा आहलो. म्हणटकच कितें जालें, हांवें ताका कितें म्हटलें, आपणाक मुतपाक प्रॉब्लम जाता म्हणूंक लागलो आनी ताका जायना, खऱ्यांनीच मुतोंक जायना. हांवें म्हणलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं परफेक्ट मुत्ता. हांवें म्हणलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं परफेक्ट मुत्ता. इतको फास्ट मुतलो की ते आख्खें तेजें हें बोल्लें. इतक्यात म्हटलें तूं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परफेक्ट मुत्ता. आनी हो रेजिनो भाव आहलो. हांवें म्हटलें पळयलाय ब्रदर, देवान आमकां कितकी पदवी दिल्या तेज्या प्रॉब्लमाचेर उलोवपाक, त्याच मिनटाक मुतलो. इतको गो ताका मुतोंक जायनासलें आनी हांवें म्हटलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं परफेक्ट मुत्ता, सोमतोच मुत्ता. आनी ब्रदर रेजिनो विटनस आहा म्हणूंक लागलो, पळय म्हणूंक लागलो ब्रदर. आनी तो स्ट्रगल जाता, रावला जायत ना मुतोंक. हांवें म्हणलें तूं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परफेक्ट मुत्ता, मुतोंक स्टार्ट जालें. म्हणजे देवान आमकां हुकूम घाल म्हणटा, उलय त्या प्रॉब्लमाचेर. आमी कितें करता, आमी रावता ना, उलय त्या प्रॉब्लमाचेर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परफेक्ट, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ऑर्गन परफेक्ट, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान किडनी परफेक्ट, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान लिवर परफेक्ट. देवान आमकां पदवी दिल्या, उलय परफेक्शन. कित्याक तोंडान आमच्या पदवी घातल्या. आनी जेजू म्हणटा म्हाजें उतर घे, म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजें लिवर परफेक्ट, म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुजें हार्ट परफेक्ट. आनी तशें घडोवन येता. कित्याक देवान आपणाच्या नांवाची पदवी आमकां दिल्या. वोस आनी उजार कर. आतां हांवें कांयच करूं, हांवें म्हणलें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं परफेक्ट, मुतपाक स्टार्ट जालो. आनी विटनस म्हाजो हो ब्रदर रेजिनो फुड्यान आमच्या घडले. आनी तो रावला, स्ट्रगल जाता, जायना ते एशेन पूण म्हणोना फुडें चक करून म्हणजे आमी रावपाक उपारना. डायरेक्ट उडोवप जेजू क्रिस्ताचें नांव, हांव तुका हुकूम घालता, परफेक्ट, लिवर परफेक्ट, ऑर्गन परफेक्ट, जेजू क्रिस्ताचें नांव. उलय त्या ऑर्गनाचेर आनी तें ऑर्गन तुजें आयकतलें. कित्याक देवाचें नांव घेताय, वर्ते देवाचें नांव घेताय आनी देव आपणाचें नांव देव राखता. कित्याक तेणें पदवी दिल्या म्हणटकच तो आपणाचें नांव राखता. म्हणटकच फाटीं फुडें जायनाका. दिसता तुका युरीन सारकें ना, म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं नॉर्मल युरीन करता आनी पळय तुजें हें देवाचें उतर आयकता वो ना पळय. उलोवपाक जाय, ऑथॉरिटी घेवपाक जाय. कित्याक देवान दिल्या. म्हणपाक जाय जेजू क्रिस्ताचें नांव परफेक्ट, हार्ट परफेक्ट, तुजो कितें परफेक्शन ना म्हूण उलय जेजू क्रिस्ताचें नांव. हात चलोना म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हाजो हात परफेक्ट, म्हाजी बोटां परफेक्ट. आनी सोडय आनी पळय सुट्टान आयकता देवाच्या उतराक हे तुज्या हात आयकता. कित्याक तुका देवान हुकूम दिला घालपाक. आमी वयता पळय थंयसर पळयलें. आनी ही आतां आमी चांदोर गेला पळय त्या दिसा जाल्लें हें गजाल. पूण मागीर कितें जाता, कंटिन्यू तुवें हें उतर बंद करूंक उपकारना, उचारीत रावंक जाय. नाल्यार रोखडोच तो येता चोरपाक, मारपाक आनी तें उतर काडून व्हरपाक. परतून तो म्हणटा ना कांय जावंक ना.
पूण जेन्ना तूं उतर उचारीत रावताय तो पळयता हे उतर तेजे भितर काम करता तो कोर्सता. जेम्स 4:7 म्हणटा सबमीट टू गॉड रेसिस्ट द डेवल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम. म्हणजे देवाचे उतर तुज्या तोंडारूच धर, म्हणत राव आनी म्हणटा वो पोवन वयता. प्रेज गॉड. कोणाक आनी मागणें करपाक जाय काय जाली तुमी बरी. अजुनूय आहा तुजे काय आं आतां तुका सांगलां पळय तें ऑलरेडी तेणें सोंसलां, पूण तेणेंच सोंसलां जाल्यार तूं कित्याक सोंसताय. हांव म्हणटा तेणेन तो सोंसला जाल्यार तूं कित्याक सोंसताय. तूं मन कित्याक चेंज करिना. जेन्ना देवान सोंसलें तेजें देवाचें उतर कितें म्हणटा, तेजी हाडां जॉयंटा भायर आहले. हें म्हणजे तुजें हाडां, स्पायनल म्हणजे हाड. तो म्हणटा जॉयंटा भायर तेजी हाडां. म्हणटच तुजी हाडां परफेक्ट तेणें केलीत. तेज्या गायांनी तूं बरी जाली म्हणटा. पूण तूं फिजिकलान कितें म्हणटाय ना पूण जावंक ना. म्हणजे कित्याक तूं चिंताय कितें ना अजुनूय आपणाच्या भितर तुवें आसा. तुजे कंटिन्यूस म्हणा जेजू तुजी हाडां जॉयंटा भायर आहली, म्हाजी हाडां परफेक्ट जावपाक तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. हांव आनी म्हणपाचें बोन्स बी अलायन, हुकूम घालपाचो बी अलायन आनी उलयत रावपाचें. सर्गीच्या बापा तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ह्याच वेळार ते भयणीक तुवें पेकोणी दिल्या म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा तुजी हाडां जॉयंटा भायर आहली, ही हाडां परफेक्ट आसपाक. सगळीं हाडां जेजू तुजी जॉयंटा भायर आहली. एक हाड तुजे जॉयंटा भायर आनी तुजी जॉयंटा भायर आहली. हे जॉयंट तुवें घोट केल्याय म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. तुज्या गायांनी ऑलरेडी ती बरी जाली म्हणून जेजू हांव तुका अर्घ आनी महिमा दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या आनी ह्या उतराक आमी एग्री जाता. कित्याक तुजें उतर म्हणटा देवा आनी हें उतर जावन आसा साश्णीक उतर आनी हें उतर ऑलरेडी गॉडान येयिल्लें उतर. आनी ह्याच वेळार तुवें तिका सुटका दिल्याय म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. हेजे भितर आनी कसलें तेजे सगळे तुवें हाडां लूज केले म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळीं तिच्या हाडां लूज जालीं म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्घ आनी महिमा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्घ आनी महिमा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका अर्घ आनी महिमा. आतां गुणां हां जालें बेटे बा ना ओके ना हां जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. 50% बा नाका जेजू. ह्याच वेळार 100% ती बरी जाली म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. थँक्यू जीजस. बाय युअर वुंड्स शी इज कंप्लीटली हील्ड. Thank you, Jesus. By your wounds, she is completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By your wound, she is completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, she is completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, she is completely healed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Ata goda. Do what you could not do. Do something that you could not do. The sound was not coming. I can get the sound now. आता आवाज येता. म्हाका पयलो येयनासलो आवाज ब्रदर. मानेन शिरो सगळे मोडटा न्हू आवाज येता आतां. पयलो येयनासलो ते घट्ट जाल्लो. Now it is free. Keep on saying. Continue for at least 15-20 days. Thank you. And whenever you are eating and you drinking कितें खाताय पियेता पळय जेजू हांव तुज्या मांस खाता. जेजू हांव तुज्या रगत पियेता. जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेता. जेजू हांव तुज्या भितर जियेता. तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. But the food that you are also eating, you are converting into spiritual energy. आनी मागीर
Every time, because we eat the most time. So we will remember the most. कितेंय खाता, बिस्कीट खाता नाही म्हणून जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुज्या रगत पेता, जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेता, जेजू हांव तुज्या भितर जियेता, तुज्या गायांनी हांव बरी जालो. रिपोर्ट बरो न्हूच 101%. सर्गीच्या बापा तुका आर्गांनी महिमा दिता हे भयणी खातीर. हांव तिचे कुडी लागीं उलयता, सगळ्या ऑर्गना लागीं उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. ह्याच वेळार सगळे ऑर्गन तिचे परफेक्ट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. किडनी परफेक्ट, लिवर परफेक्ट, सगळे ऑर्गन परफेक्ट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू जे उतर उलयता ते भावार्थाचे, कित्याक तुवें तुजे कुडीन सगळे भाशेचे दुयेंस केले, सगळे दुयेंस तुवें तुजे कुडीन घेतला. ऑलरेडी ते तुजे कुडीन आहा म्हणून तुका आर्गांनी महिमा दिता. आनी तुज्या गायांनी तिका ऑलरेडी पिकोवणी मेवली म्हणून हांव तुका आर्गांनी महिमा दिता. नवें जिवीत तिचेर उलयता, नवे ऑर्गन, ईच एंड एवरी ऑर्गन तेजे कुडीन आसा हो नवो म्हणून हांव डिक्लेअर करता जेजू क्रिस्ताचें नांव. परफेक्ट ऑर्गन तिचें जाल्या म्हणून हांव डिक्लेअर करता जेजू क्रिस्ताचें नांव. जेजू क्रिस्ताचें मन तिका आसा, जेजू क्रिस्तान ती सगळें करूंक शकता. ह्याच वेळार जेजू तुजें मन तिका आयला आनी आमी रिजेक्ट करता सगळे रिपोर्ट जे जे अशें दिसता की रॉंग आहा. ना जेजू तुज्या उतराक पदवी आहा. ह्याच वेळार तिका जेजू क्रिस्ताचें मन, ह्याच वेळार जेजू द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ड अमंग अस. हे देवाचें उतर ह्याच वेळार घडोवन येयला म्हणून तुका पवित्र आत्म्या आर्गां आनी महिमा दिता. तुज्या कडेन घडोना तसलें कांयच ना जेजू. आनी ह्याच वेळार हे भयणीक तुवें कंप्लीट रिस्टोर केले म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. परफेक्ट कितें म्हणटली? परफेक्ट म्हणटली. परफेक्ट आपूण परफेक्ट म्हणपाचें. कळ्ळें न्हू? आपूण परफेक्ट म्हणपाचें. हुंचोर पाटीर पाट दुखता, पाट दुखता, आंगोर दुखता, आंगोर सर्गीच्या बापा तूं खुर्सार कुरीस घेवन पडलो. ऑलरेडी तुवें दूख तुज्या कुडीन येलाय जेजू. तुजें उतर म्हणटा की तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. तुवें आमच्या खातीर हे गाये घेतल्या आनी तुवें तुजे कुडीन सोंसल्याय जेजू. मनीसान सोंसल्याय आनी मनशा भाशेन तुवें अनुभवल्याय ती दूख आमची. आनी जेजू तुवें अनुभवल्याय देखून हे कुडीन कसले दुयेंस रावंक शकना. ह्या वेळार ह्याच वेळार हांव तिची सगळीं हाडां लूज जाल्यात म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कंप्लीट तेजे कुडीन पेकोवणी घातल्याय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कित्याक ऑलरेडी तुवें ते एक्सचेंज केले. तुज्या गायांनी भयण ऑलरेडी बरी जाली म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्याच वेळार जेजू हे भावार्थाचें उतर जे तिचेर उलयलां तें घडोवन येयलें आनी हाडां तिची सगळीं ह्याच वेळार लूज जाल्यात म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. हांव ह्या स्पायना लागीं उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हांव ह्या डिस्का लागीं उलयता, ह्या हिप बोना लागीं उलयता, शोल्डर बोना लागीं उलयता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. हिप बोन बी अलायन्ड, स्पायन बी अलायन्ड, shoulder bones be aligned. Move to the right place right now in the name of Jesus. Move in Jesus' name. Every bone be aligned. Jesus' bones were out of joint so that these bones may be perfect. Take the perfection of Jesus Christ right now in the name of Jesus. I command every bone be aligned in the name of Jesus. Be perfect in Jesus' name. Right now,
I command you in the name of Jesus, every bone, by the power of the Holy Spirit, be restored back to the norm. The way you created, Lord, perfect. Right now I speak of perfection in this bone. She's loosed in Jesus. Completely loosed. Her blood circulation is perfect in Jesus' name. Thank you, Lord. I declare and I decree in your holy name. By the wounds of Jesus, she is completely healed, completely restored, and completely made whole. I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Prathu, and you believed and you received. Now where I prayed over you. आता पळय हांवें मागला तेचें जालें. Now you continue this. You continue. You say, Lord, you have paid the price. By your wounds I am completely. As you are saying every day, but you have to say continuous. Say, Lord, you paid the price. Your bones were out of joint. My bones are perfect. Thank you, Jesus. And then you do whatever you do. Now this is the act of faith that you are doing. Now what you did was an act of faith. See, that is why I don't want to pray, because then what you all will say, I prayed and you became well. It is not, see, if I pray and I take the, then I take the glory. What is the glory of God? Where is the glory of God? He paid the price. Why should I take the glory? He should get the glory, no? Now he got the glory, what you did is your act of faith. And what the Lord says, let it be done according to your faith. You do anything that you could not, I guarantee you it's gone, because you aligned your word, your mind to the word of God. That is as simple as that. हात उकलो ना तुझो तें बरें आहा तो सोडून घाल आतां हात तुजो फकत तकलीच तुजी आं नो नो आतां तुजी तकली दुखता म्हूण जेजू म्हूण तूं म्हूण हांव मागणें करिना तूंच म्हूण आनी 2 मिनटांनी पळय तकलेच्या बाद तुजें सगळें क्लियर म्हूण जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आहा त्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या माथ्यार काट्याचो मुकुट आहा त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आहा त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आसलो त्याच गायांनी हांव बरो जालो आतां चॅक कर न्हू पेन तूं आतां हालोय हय हालोय न्हू भियेनाका हालोय तुका जाय तो हे हालोय हात लाय तूं तोच ते सोडून स्पॉट सोडून घाल्ले स्पॉट खंय आसो ताणें आंगोर घेतले कांटे सगळे तेजी आख्खी कूड पिसळलेली हे आतां तूं पळय सद्या चॅक कर आतां दुखता आतां पळय हांवें मागणें केलां तुवेंनूच तुजे तोंडांतल्यान उच्चारणी कर हीच सिस्टम कंटिन्यूस हे म्हणत राव कितें म्हणटलो जेजू काट्याचो मुकुट तुज्या माथ्यार आसलो त्याच गायांनी हांव बरो जालो म्हणत राव आर्गा तुका मात जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आसलो त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आसलो त्याच गायांनी हांव बरो जालो म्हणटा पूण कंटिन्यूस म्हण कितके 15-20 दीस म्हण 15 दीस 20 म्हणटा पळय 15-20 दीस म्हण हांव कित्याक लायता ऑलरेडी तूं बरो जालो तो बी काडपाक येतलो कोण सैतान तो बी काडपाक येतलो पूण तुजीशी तूं उतर कंटिन्यूस उलयता तो पळयतलो पोवन वयतलो आनी तुवें तर बंद केलें जाल्यार मागीर म्हणटलो आतां पळय तो येता पळय तेन्ना तो हें करता आनी वयता पूण तूं कंटिन्यू जेन्ना उतर उलयत रावता आतां आमी मागणें केलां तुजें कांय करूंक ना तुवें भावार्थान उच्चारलें तें घोडोन येयलें हां तेंच पळयलां न्हू तूं पळय आतां आमी खंय मागणें केलां भावार्थान जालें हें कंटिन्यू धर पूण सांगलां पळय कळ्ळें न्हू तुका जेजू तुज्या माथ्याचेर काट्याचो मुकुट आसलो त्याच गायांनी हांव बरो जालो आर्गा तुका महिमा तुका
हे कंटिन्यूस म्हणत राव एक 15 दीस कंटिन्यूस दीस म्हूण जाता तितके म्हूण कळ्ळें तुका दादा तूं तेका बरोवन दिता मरे बरोवन दी हांव सांगता ताका सांग जेजूच्या काट्याचेर माथ्याचो मुकुट त्याच गायनी हांव बरो जालो हे ताका कंटिन्यूस म्हणूंक जाय आर्गा तुका महिमा तुका हे कंटिन्यूस 15 दीस तरी कित्याक म्हणूंक जाय तो येतलो बी काडपाक कंटिन्यूस म्हटल्यार हां तूं कंटिन्यूस रावलो न्हू तुजें तुका ऑटोमॅटिकली स्पीड अटॅक जाता मागीर तूं कंटिन्युअसली हे तूं म्हटलें न्हू आनी आय हील म्हणून म्हाकतालो रक्तान जालो म्हणटा इली पेन जावन स्लायटली पेन जाय म्हाका आतां तुका दुखपाचें ना कांय ना आतां जालें ऑलरेडी क्लियर तुजें हे ऑलरेडी क्लियर तुजें फकत तूं हे उच्चारणी तुवें बंद करूंक पारोन कळ्ळें तुका हांव एक ब्रदराक एक हे धाडटा सॉंग धाडटा तो शेअर करतलो तुका ब्रदर तुका एक हांव सॉंग धाडटा कळ्ळें तुका जिजस बाय योर वुंड्स आय बीन हिल्ड कोंकणीन आहा तें हांवें केलां पळय तें कळ्ळें तें मागीर ताका धाडून दी आनी ते पासून ताणें कोरस म्हणूं येता जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो तो कोरस पासून मागीर कानार पडटा पळय तेन्ना तो कोरस पासून ताणें म्हणूं येता कितें म्हणटा अजूनय तुजी मान हें आतां अजूनय दुखता आतां चॅक कर म्हूण जेजू म्हूण जेजू म्हूण हांव हात लायना पळय तूं आतांच पळयतली पूण जेजू तुजी हाडां सगळीं जॉयंटां भायर आसलीं म्हाजी हाडां परफेक्ट आसा तुज्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणत राव जेजू तुजी हाडां जॉयंटां भायर आसलीं म्हाजी हाडां परफेक्ट जाल्या ह्याच वेळार तुज्या गायांनी हांव बरी जाली जेजू तुजी हाडां जॉयंटां भायर आसलीं म्हाजी हाडां परफेक्ट आसा तुज्या गायांनी हांव बरी जाली आतां चॅक कर हय कर आतां कर जंय जायनासलें तें कर चॅक कर तूं पळय भावार्थाचें पावल म्हणटा तें भियेनासतना मारपाचें आपणाची गोमटी टायट बा धरपाची ना तुका जायना पळय तें कर देवाचेर भावार्थ धरल्यार जायना पळय तें कर तुका गोळ येताली तुका पडटा खंय दिसतालें आतां कांयच दिसचें ना बँड जायना बँड जायनासलें बँड जा बँड म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव परफेक्ट बँड जा उत्तून म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव परफेक्ट बँड जा म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव परफेक्ट म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव परफेक्ट जालें कितें आहा मागणें केलां पळय आमकां भावार्थ ना जेजून दिली आमी चिंतिनात आतां हांवें खंय तुजेर मागणें केलां